तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या निंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपा sound काळजा रुपा आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या ओडसोड वोंडा पाया पडतां तुझे समका पाया पडतां तुझे समका आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दिसो म्या उद्या हालेलुया हालेलुया Somi, Kitya tu
भोव मोगाचें न्हू देवाच्या मोगान आमकां ताजें तें आकर्शीत केलां. देवान आमकां विंचून काडल्या देखून आज ह्या भोव पवित्र दिसा ह्या भोव पवित्र जाग्यार आमी येवन पावल्या. सान लॉरेन्साचें पुण्य क्षेत्र हें भाग्यवंत जागो हो. ह्या जाग्यार भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आमी करना आसा. ह्या आराधन करता आसतना आमी सोमयाक आपडटा. आमी सोमयाक आपडटा आसतना सोमींस आमकां आपडटा. देव आमकां सुटका स्वातंत्र्य स्वा इच्छा तो दिता. देखून देव आमकां आपडटा आसतना आमी पयलें स्वा इच्छेन सोमयाक आपणूंक आमी प्रयत्न करता आसतना तोच आमकां तो आपडटा, आमकां बरें करता, आमचेर आशिर्वाद घालता, आमचें जिवीत ताच्या सर्गींच्या उजवाडान आनी परजडान भरता. भोव पवित्र सक्रामेंताच्या समकार सोमयाच्या उपस्थितींत आमी देवाचें उतर नियाळ करया. किर्तनाचो बूक 107 20 वळींतावन 20 आनी 8 वळ पर्यंत. Psalm 107 verses 20 to 28 म्हज्या उपरांत तुमी परतून परतून संगीत. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. सर्वेस्पराच्या विस्वासी मोगा पासत सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विजमितां पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विस्मितां पासत तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. अर्गां बलिदान ताणें तांकां भेटोवंक फावो. अर्गां बलिदान तांणी तांकां भेटोवंक फावो. आनी उल्हासान ताची कृत्यां परगटोवंक फावो. आनी उल्हासान ताचीं कृत्यां परगटोवंक फावो. दर्यांत तारवांचेर बसोन भोंवतल्या मनशांनी दर्यांक तारवांत मनशांनी व्हड सागराचेर व्यापार करतल्यांनी व्हड सागराचेर व्यापार करतल्यांनी देखलीं सर्वेस्पराचीं कृत्यां ती सर्वेस्पराचीं कृत्यां आनी दर्याच्या गुंडायेंत आनी दर्याच्या घुडायेन ताणें केल्लीं विस्मितां तांणी केल्लीं विस्मितां. आपल्या उतरान देवान वादळ उठयलें. आपल्या उतरान देवान वादळ उठयलें. आनी उंच उंच लारां उबीं केलीं. आनी उंच उंच लारां उबीं केलीं. ते मळबा पर्यंत सडले. ते मळबा पर्यंत सडले. मागीर पाताळांत देंवले. मागीर पाताळांत देंवले. ह्या आकांतान तांचें काळीज उदाक जालें. ह्या आकांतान तांचें काळीज उदार जालें. बेबद्या भाशेन लोकांक ते आपणोंक दोपटोंक लागले. बेबद्या भाशेन लोकांक ते आपटोन दोपटोंक लागले. तांची सगळी हिकमत नपयस जाली. तांची सगळी नपयस जाली. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. आनी तांच्या आकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें. आनी तांच्या आकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. आपल्या कश्टान तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. आनी तांच्या आकांतांतलें ताणें तांकां निवारलें. आनी तांच्या आकांतांतलें तांणी तांकां निवारलें. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां बापाक. अर्गां बापाक. भोगलाप जेसू. भोगलाप जेसू. जय जय पवित्र आत्म्या. जय जय पवित्र. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्गां योगलाप दिया. जोरान ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्गां योगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगा जन आमी उबे रावया आनी गावया गीत जय 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 धन्या देवा. जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक. कित्याक देवान आज आमच्या जिवितांत विस्मितां केल्यान आज सगळ्या संवसारभर मोगाच्या आकांत नव्यान वाडोन आसा. कोरोना वायरस खर्ग आसले 2 वर्सां थावन ह्या संकश्टांत सगळे मनशाकुळ आसा. आनी ह्या दिसांनी नव्यान नवे नवे रुपांतर डेल्टा ओमायक्रोन आनी परतून डेल्टा क्रोन आनी कितें कितें सगळें संवसारार येवन आसा. पूण मोगाच्या देवाच्या भुरग्यांक आमकां देवान धैर्य दिलां, बळ दिलां, सकत दिल्या आनी आज अपुर्बेचो अवकाश दिला तो गळसून आमी ह्या भोव पवित्र जाग्यार हांगासर आयल्या. सा लॉरेन्साचें हजरपण आमी हांगासर अनुभव करना आसा. सांता भक्तांचें मरियमायेचें श्रेश्ठ आंज बुडव्यांचें आमी हजरपण अनुभव करना आसा. ह्या सर्गींच्या दळबारा सवे मेळोन देवाक आमी अर्गां आनी होकलाप दिवया गावन गीत जय 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 धन्या देवा.
जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा दिसुदेला आयसो दिसुदेला आमकां दिसुदेला आयसो दिसुदेला आमकां दिसुदेला आयसो दिसुदेला आमकां दिसुदेला आयसो दिसुदेला आमकां सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय जय सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्पराक जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा केला आमचो मोग दिला आमकां मोग केला आमचो मोग दिला आमकां मोग केला आमचो मोग दिला आमकां मोग केला आमचो मोग दिला आमकां काळजांतावन गावया गीत सर्वेस्पराक जय जय काळजांतावन गावया आमी सर्वेस्पराक जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा आमची ओळखून स्वीकार केला आमकां पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय जय कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराक जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा Alleluia, 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 Alleluia.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. We praise you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogulattuka mahima kasturi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aridam bapavata oidatmya naman kamapavata oidatmya ogulattuka bapa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. तुमकांय बरो दीस दिवं. कशीं आसा तुमी सगळीं? सगळं बरी आसा. मोगाचें न्हू तुमकां पळोवन म्हाका वर्तो संतोश. आज ब्रेस्तराचो दीस, पवित्र भाग्यवंत दीस. सान लॉरेन्सच्या पुण्यक्षेत्रांत सान लॉरेन्सा संगी मेळून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची वर्ती विसणार आशिर्वाद जोड घेवचो दीस. सगळ्या संवसारभर कोरोना व्हायरसाची भिरांत आसा. ह्या पिडेची भिरांत आसा. तांकां ताचें रुपांतर दुसऱ्या रुपान डेल्टा, ओमायक्रॉन आनी डेल्टा क्रॉन आनी कितें दुसरी रुपां येवची आसात म्हूण सगळो लोक भियेला, कावजेला. पूण आमी समयातें पात येता. खंय मू आमी समयातें पात येता. सान लॉरेन्साच्या मजतीन आमी पात येता. मोरयेमायेच्या मजतीन आमी पात येता. सांता भक्तांचें हाजेरपण आनी राखण बडव्यांचें संरक्षण आमी पात येता. देखून ताळये भेटोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. देखून मोगाचें नितीवंत मनीस भावार्था वरवीं जियेता म्हणटा पळय पुस्तक. आनी तेच परी मोगाचें आमी भावार्था वरवीं जियेता. देखून आमी आज भिरांत नासतना, कवजिणी नासतना पातयेन विस्वासान ह्या पळयत जाग्यार आयल्या. आनी जायतो लोक, हजारांनी लोक आंतरजाळाचेर हे मागण्याच्या ह्या आमच्या मागण्यांत वांटेली जावन आसा. सवय मेळोन मोगाचें न्हू आज सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागया. ह्या भिरांती तावन, ह्या कवजिणी तावन देवान सगळ्या मनशा कुळा निवारच्या खातीर ह्या कोरोना व्हायरसाच्या हर एका रुपांतरांतावन आनी सांगातात येवच्या त्या आर्थीक अडचणी तावन, हर तराच्या तात्वरां तावन, हर तराच्या समस्या तावन, हर तराच्या कश्टा संकश्टा तावन आनी विशेश जावन पिडेन पडलेलीं आसात तांणी बचाव जावच्या खातीर जायते जाणां आस्पत्रेंत आसात, ICU आसात, मरणाच्या खटल्यार आसात. तांणी सगळ्यांनी बचाव जावच्या खातीर संवसारार आयिल्ल्या समस्या सगळे परिहार जावच्या खातीर आमी एक खण दैविकाचो तेर्स आमी दिमगेर पडोवन देवाची दैवीक काकूत मागोवन आमी देवाक लागीं मागया. सतमंता देवाक सर्पदी धरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या सोपवितज्ञारी गर्भी संभवलो, अंकुर मुनी तां सल्मलो, पोंड फिलद काल ताणें कसोस्तय ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांत परतून जिवंत दिसलो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देव बापाच्या उच्या कुशीक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक तो येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोले पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मोक्षाने, कुडीचें जिवनपण, सस्तेचें जीव. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता, तशें आमची तूं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक तूं दिनाका, पूण वायटांतली तूं आमकां निवळ. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माई, आमा बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आमेन. सुस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या आती मोगाच्या पोताची, आमच्या सोम्या आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची पोडाणी अस्पो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या परिपणा पासो
जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा जी आणि सगळ्या संसाराची जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंत ये भाग्यवंत आमरा ककृत आमची ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंत ये भाग्यवंत आमरा ककृत आमची ये भाग्यवंत ये भाग्यवंत बळवंत ये भाग्यवंत आमरा अकरेचे मागणे म्हजे उपरांत तुमी सांगा ससनाच्या देवा ससनाच्या देवा तुझे थंय अंत नातलेली काकूत तुझे थंय अंत नातलेली काकुलत सरानातलेल्या दायळ्याचे दिरवे आसा सरनातल्या दयाळ्याचे दिरवे आसा आमचेर तुझी काकूत वाडय आमचेर तुजी काकुळतो वाडय कश्टांच्या वेळार आमी निराश जायनाशें कर कश्टांच्या वेळार आमी निराश जायनाशें कर बगार व्हडा पातयेणेन बगार ओडा पातयेने तुझ्या पवित्र कुशेक तुझ्या पवित्र कुशीक खालती मान घालिशें कर खालती मान घालशें कर आमेन आमेन काकुतीचे मागणे काकुदारा बापा काकुदरा बापा म्हजी पातक्याची काकूत कर म्हजी पातक्याची काकूत कर हांवें म्हज्या पुर्वजांनी हांवें म्हज्या पुर्वजांनी आवय बापायनी आनी भावा भयणींनी आवय बापायनी आनी भावा भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर केल्ल्या पदकां खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सांद्याक तूं शिक्षा लायनाका खंयच्याय खंयच्याय संध्याक संध्याक तूं शिक्षा लायनाका खाल बापा तुजी बिरमतीची दिश्ट
घाल बापा तुझी बिरमोतीची दिष्ट म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर आनी येदोळस आमचेर आयिल्ल्या आनी येदोळस आमचेर आयिल्ल्या सर्व अनवरांतले सर्व अनवरांतले पिडेंतले आनी खंती बेजारांतले आनी खंती बेजारांतले आमकां सुटका दी आमकां सुटका दी तुज्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या भोव पवित्र आनी आमोलेक रक्तान भोव पवित्र आनी आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमकां धुवन नितळ आनी कर. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका बापा होगलाप तुका बापा जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका पवित्र हालेलुया हालेलुया होसाना Hosanna. हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान आमी उबे रावया आमचो देव वर्तो जावन आसा आमी तुमी जेजू क्रिस्त भोव महान जावन आसा सर पदवेरजार जावन आसा ताका आमी एल शडाय म्हणून आपयता एल शदाय म्हणजे देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना आनी त्या देवान अब्रामाक म्हळें हांव एल शडाय म्हाका असाध्य म्हणचें कितेंच आसा गी म्हाका कितेंय असाध्य म्हणल्यार आसा गी म्हणल्यार सर पदवेदार देवान अब्रामाचेर आनी ताच्या पत्नीचेर साराचेर आशिर्वाद केलो मरणाक तें केल्या प्रायवंत काजारी दोड्यान थंय आकाशा वयल्या नखेत्रां बरी आसली दर्या तडीच्या रेवे बरी आसली संतत आसा उपजायशी केली देवाक साज जाल्लें कितेंच ना देवान एक उतर उलयल्या पुरो मोगाचें न्हू मल्लो मनीस सयत जिवन जाता हरी एक पिडा गूण जाता हरी एक संकस पयस जातात त्या देवाचेरच पातयेन विस्वास दवन आमी व्हडा पातयेन आनी विस्वासान गावया निन्नंत देवरू यारू इल्ला निन्नंत देवरू यारू इल्ला हें गीत आमी गावया ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ मोगाच्यान आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया दोळे धांपया आनी समयान जेजूचें दर्शन आमी घेवया केदें वरतें भाग आमचे आमकां सत उगडापें जालां समी जेजू जावन आसा खरो देव नीज देव एकच देव सरकार आनी संवसारांत आमच्या सोडोवणे खातीर दुसरें खंयचेंच नांव दिल्लें ना समयान जेजूचेंच नांव समयान जेजूचें नांव जावन आसा यहोशुआ गॉड इज माय सॅल्वेशन यहोवा इज माय सॅल्वेशन सर पदवीदार देवच म्हजें साल्व आसा तोच म्हज्या खातीर मनीस जाला समयान जेजू ती म्हज्या पातकांची सर शिक्षा म्हज्या पातकांची सर शिराप ताणें आपणाचेर घेवन एक शिराप जावन तो कुर्सार मेला ताचे थंय सर म्हज्या पातकांचे भोगसणें म्हाका आसा सर्ग म्हाका उक्तो जाता देवा बापा थंय हांव राजी जाता पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका सासनाच्या सासना देवा समेत जियोंक देवान म्हाका रचला देखून समयान जेजू बरी म्हजो मोग करतलो कोणूच ना ह्या संवसारांत कोणें म्हाका सांडल्या रे कोणें म्हाका फटयल्या रे कोणें म्हाका मोस केल्या रे कोणें म्हाका दोगो दिल्या रे कोणें म्हजें काळीज फापसिल्या रे कोणें म्हज्या पाठीक सुरी मारल्या रे म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा तो म्हजो मोग करता ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ
ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Bopo i sacramento Jerusalem discansaya magajan. Bopo i sacramento Jerusalem पळया. थंयसर आमकां दोळ्यांक दिसता केवल एक धवो गोवांचो उंडो. पूण सर पदवेदार देव, सर्ग आनी संवसार रचलेलो देव, तो म्हणटा खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, खेयात आनी पियेयात हे म्हजें रगत. देवाक सर संगती साध्यपूण धव्या गोवांच्या उंड्या रुपार तो आमकां हजर आसा. कितलो खालतो जाला, कितलो सादो जाला. तो गोवांचो उंडो आमी खावंक शकता आमच्या तोंडांत. तो साबण आमी जिरोवंक शकता. तो उदकान गेल्यार भिजता. जरनींत धुळीन पडल्यार तो थंयसरच पाड जाता. तरी देव इतलो खालतो जाता, इतलो भोळो जाता, भोव अस्कत तो जाता, भोव कोमल तो जाता. हांवें तुवें ताका आमच्या जिवितांत स्विकार करच्या खातीर ताचे थंय आमकां सर्गीचें जिवीत आसा. ताचे थंय आमकां सर पिडेचें वखद आसा. ताचे थंय आमच्या सर समस्या परिहार आसा. ताचे थंय आमच्या जिवितांतलो अंधकार, आमच्या जिवितांतलो काळोख, आमच्या जिवितांतली रात नपयस जाता. उजवाड परजड महिमा आमच्या जिवितांत नव्यान आसा जाता. त्या सोम्याक आमी म्हणया, सोम्या हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता. तुज्या तसलो देव दुसरो ना. सोम्या तुका हांव उलो मारता. तुज्या तसलो देव दुसरो ना. तुज्या बरी म्हजो मोग करतलो आनी कोणूच ना. सोम्या तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगाक हांव म्हाकाच समर्पण दिता. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ.
ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్య, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, యేసయ్య యేసయ్య ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah. स्वामीच्या हजरपणात स्वामीचे उपस्थिती अनुभव स्वामीचा मोग अनुभव करा, साता भक्तांचो आजा बडव्यांचो अनुभव करा, सालोरेसची उपस्थिती अनुभव करा, सालोरेस तुमच्या खातीर विनंती करनासा, सालोरेस तुमच्या खातीर मागोन आसा, तुमचे स्वर करचो उपकारी मनान आनी देवा गर्गा आनी हुकलात घेवन देवा समर्पण दिया, सालोरेसाच्या मजतीन मागा हरी एक तुम्ही मागले देव तुमका दिवन आसा, ह्याच घडये देव तुमच्या काळजाचे अतिरेक तुमका फावो करनासा, कोणा खातीर तुम्ही मागता तांचेर देव आशीर्वाद घालो, सगळ्या संसारात खंयसर तुमची मोगाची मनशा आसा तांचे खातीर मागा, मागा तुमचेच पासून आवडतान मागा, विश्वासान मागा, पातयेणेर मागा, धैर्यान मागा, तुमचे जिवीत देवाक समर्पण दिवन मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या दायकान बसातिल्लो वेळ पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करया. थंयसर फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडया. आवस्वर 4 वळीर तावन 8वी वळ पर्यंत. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 4 to 8. हांगासर देवाचें उतर हांव वाचता आसतना म्हजे उपरांत तुमी सांगा. सोम्या तें सदांच तुमी संतोष पावा, सौम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा, परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा, परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा, तुमचें भोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं दी, तुमचे बोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं दी. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा, सौम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा, कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात, कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवायेन आटापोंक नजो जाल्लें, तवळ आमच्या जाणवायेन आटापोंक नजो जाल्लें, तें देणें देवाचें समाधान, देवाचें समाधान, तुमची काळजां तुमची काळजां आनी तुमची मनां आणि तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. शाबीत राखतलें. शेकी भावा भयणीनो, शेकी भावा भयणीनो, जे कितें सत, जे कितें सत, जे कितें मर्यादेचें, जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ आनी नितीचें,
निधीचे निर्मोल आणि निधीचे मोगा पात्र आणि माना पात्र मोगा पात्र आणि मना पात्र तशेंच उत्तम म्हण लेखचे अशेंच उत्तम म्हूण लेखचे आणि होगळीक एक फावो जाल्ले आणि होगळीक एक पावस जाल्ले तसल्याचेर तुमचे गमान व्हरा असल्यांचेर तुमचे घमान वरा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गा बापा अर्गा बापा. होगळाप जेजू होगळाप जेजू. जय जय पवित्र जय आत्म्या जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया Hallelujah. होसाना Hosanna. हालेलुया Hallelujah. मोगाचे न्हू तुमी पुण्या क्षेत्राक आयल्यात ह्या सान लॉरेसाच्या पुण्या क्षेत्राक कित्याक तुमी आयल्यात हे सवाल तुमकां विचारल्यार तुमच्या हर एकल्याच्या मनांत विविध जबाबी आसूंक बरो एक प्रमुख जबाब जावन आसा आमी आयल्या मागोवंक वय मो मागणें करूंक आयल्या आमी मागोवंक आयल्या आनी मागणें करचें कित्याक आनी मागणें करच्या वरवीं कितें आमकां लाभता ह्या विशयांत सांत पावल फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत आतां आमी वाचल्या त्या देवाच्या उतरांतय आमकां संदेश दिता संतोष पावा परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा सान लॉरेसाच्या पुण्या क्षेत्राक येता आसतना सान लॉरेसाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता सान लॉरेसाक हात पांय बांदून लोंकडाच्या सोरोळांक कायली बरी आसल्या लोंकडाच्या सोरोळांक बांदून खंयसर दवरलो उज्याचेर दवरलो उजो जळटलो पोंदा आनी ताका थंयसर कायलीचेर बांदलो आनी त्या उज्या वयर दवरलें उजो ताका लागतालो ताज्या आंगाक ताजें आंग बसतलें तरी ताज्या तोंडार कितें आसलो संतोष ताज्या तोंडार आसलो परजळ ताज्या तोंडार आसली महिमा ताणें ताजी दिश्ट सर्गार कंसयल्ली थंयसर देव बाप देवपूत आनी देव पवित्र आत्मो अघम उजवाडांक परजळांक सिंहासनाचेर बसून आसा तें ताणें पळयलें श्रेश्ठ आंज बडव्यांक सांता भक्तांक मरियमायेक थंय सरकार देवाक हरसूंचें ताणें पळयलें देखून तो कुडींत कश्टलो तरी ताच्या काळजा मनांत संतोष आसलो सांत पावल फिलिपिकारांक तें पत्र बरयत आसतना ताका थंयसर बंदडेन दवरला म्हणजे ताका थंयसर जैलान दवरला बंदेंत आसा ताजे हात पांय बांदून गेल्यात ताजे हात पांय दोनी बांदल्या जाल्यार खांब्याक थंयसर हातांत तें तींत घेवन तें पेन घेवन तो बरयता संतोष पावा परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा हो संतोष खंयतावन येता भायल्या परिसरांत हांव न्ही भायल्या सन्निवेशांत हांव न्ही भायल्या त्या परिस्थितींत हांव न्ही भगार भितरल्या परिस्थितींत हांव परिस्थिती भितरली ती उपस्थिती देवाची हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताज्या काळजांत देवाची उपस्थिती तो अनुभव करनासा सांत पावलो आनी ती उपस्थिती मागण्यांत तो अनुभव करनासा देखून तो संतोष पावता आनी आमकांय तो म्हणटा तुमी संतोष पावा केदाळा संतोष पावा भायली परिस्थिती तुमकां संतोष भरीत करच्या वेळार न्ही बघा तुमची भितरली परिस्थिती देवाची उपस्थिती जावन बदलून घेया प्रेज द लॉर्ड ताळयो पेटोवन देवा गर्गान योगळा दिया मागणें करचें म्हळ्यार देवाची उपस्थिती द प्रेझन्स ऑफ गॉड हांवें तुवें अनुभव करचो त्या दाळा आमी संतोष पावता बरोन ओमतोच्या मापान संतोष सगळ्या संवसारार कोरोना व्हायरस खर्ग विस्तारला जावंक पुरो आनी ताचें रुपांतर जावन आसता जावंक पुरो डेल्टा क्रॉन आनी कितें डेल्टा आनी ओमायक्रॉन आनी कितें ताचें सांगात आसता थोड्यांनी कामां होगडायलांत थोड्यांक आर्थीक अडचणी आसा थोड्यांचें काम तांणी होगडायलां थोड्यांचें बिझनेस लॉसार आसा रिणार आसा नश्टर आसा जायते लोन काण गेले आसा पाटी दिवंक आसा घर बांदून सुरू केलां अर्द्यार उरलां जागो काण गेला अर्दे पयशे दिल्यात आनी अर्दे पयशे कशे दिवचे बांय कडून सुरू केलां तातूंत उदक मेळटा की ना भुरग्यांचें शिकप आसा मुखलो फुडार आसा जायते येवजणी आसात परगांव वचोंक आसा थोड्यांची काल एकली येवन रडटा तिचो पोतू थंयसर अमेरिकांत आसा ताका कॅन्सर जाला वचोन मेळासी वचोंक जायना नवस काजर जावन पत्नी काण घेवन गेला मात्र थंयसर काम गेलां सगळ्यांनी कोरोना व्हायरस खंत बेजाराय आनी थोड्यांची मोगाची मनशां आनी खंयच्या गांवांत आसात गांवां येवंक आशेता तांकां येवंक जायना असली भायली परिस्थिती आमकां निरास देदेस्पर दुखेस्त खंतिश्ट करता आसतना सांत पावल आमकां म्हणटा तुमी मागणें करता आसतना कसलोच खंत हुस्को धरिनासतना तुमची सर गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा मागणें म्हणटा आसतना म्हाका आमचे एसवीडी सभेच्या स्थापक असो उडास येता सांत
आर्नॉल्ड जॉन्सन. हांव एक SVD आसा. SVD म्हळ्यार सोचिएतास वर्बी दिविनी, सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड इंग्लिशान, दैवीक शब्दसो मेळ. हाचो घडणार सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन. ताचें फेस्त जानेवारीच्या 15 तारखेर येता. आज 908वो दीस. आर्नॉल्ड जॉन्सन एक मागण्याचो मनीस जावन आसलो. 1830 आनी 7 इसवेन जर्मनींत जल्मलो. त्या वेळार परिस्थिती विशम जावन आसली. विशम म्हळ्यार अनुकूल न्ही, प्रतिकूल जावन आसली. इट वॉज एडवर्स सिच्युएशन. थंयसर नार्सिझम वाडोन आसलें, नास्तीकपणूय वाडोन आसलें. नार्सिझम म्हणजे एक जनांक उंच म्हणून, म्हणजे जर्मनीचे जनांक मात्र उंच, थंयसर भायर तावन आयिल्ले ते स्थळांतरकार मायग्रंट्स, तांकां सगळां भायर धांवडयचे या तांकां नाश करीचे, लगाड करीचे. दुसऱ्या जनांकांची नाश करीचे, जुदेवांक आनी हेरांक. केवळ जर्मनीच्या जनांकांनी मात्र आडल ते चलयचे. सांगात असं नास्तीकपण देवच ना. इगर्ज्यो बंद केल्यो, कॉवेंतां बंद केलीं, थोडे इगर्जे देसवाड केल्यो, याजकांत धर्मिकांत धर्म जैलांत गेले. असल्या परिस्थितींत आर्नॉल्ड जॉन्सन जल्मलो, वाडलो, एक देशीचो यासक जालो. आनी तेन्ना देवान ताच्या मतींत घाल्लें एक संदेश मागणें करता आसतना तुवें एक मिशनरी मेळ घडीचय आनी सगळ्या संवसाराक मिशनरीक धाड, मिसांव वावर करीचे, सुवार्ता परगट करीचे. आनी ताणें तो मेळ करता आसतना सकट लोकांनी चिंतलें तो एक पिसो म्हणून तकलेन फिरवाला. आनी थोड्यांनी चिंतलें तो एक वर्तो भाग्यवंत विशम परिस्थितीन सयत देवाच्या संदेशा प्रमाणे चलता. मागणें करचें म्हळ्यार आमच्या विशम परिस्थितीन सयत, कश्टांच्या, दुखांच्या, संकश्टाच्या परिस्थितीन सयत देवाचेर पातयेणी विश्वास दवरचो. जॉबान दवरले बरी. जॉबाच्या बुकांत आमी वाचता, ताका कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार जॉबाचो बूक पयला वचून 20 आनी 1 वळ म्हणटा. जॉबान म्हळें, सोमयान दिलें, सोमयान व्हेलें, हरसिल्लें जावं सोमयाचें नांव. विणगो हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो, खालीच हातांनी हांव देवा थंय पाटी वेतलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें, हरसिल्लें जावं सोमयाचें नांव. हरी एका परिस्थितींत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचे. आर्नॉल्ड जॉन्सन देवाचेरच पातयेणी दवरून 1870 आनी 5 इसवेन SVD सभा घडता. ताजे लागीं बोल्सांत पयशे नातले, कोणेंय ताका पाठिंबो दिवना, कोणेंय ताका प्रेरण दिवना, कोणेंय ताका कुमो करुना. पूण 4 वर्सां भितर ताणें मिसांवाक यासाकान धाडून सुरू केलें. पयलें चायनाक आनी ताजे उपरांत सगळ्या संवसारांत ताणें मरच्या पयलीं 1909 इसवेंत 2000चे चड मिशनरी सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करनासले. आनी आज लगभग 150 वर्सां उपरांत 10,000चे चड सांदे SVDंत तशेंच ताजे हेर मेळ आसात. पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ, नित्य आराधनाच्या पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ, हातूंत 10,000चे चड सांदे सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट करनासात. कित्याक देवाचेर पातयेणी दवरून आर्नॉल्ड भायर सरता, निर्धार घेता, आपलो वावर करता. मागणें म्हळ्यार सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन म्हणटा, सोमयाच्या मुखामळाचेरच आमचें गमन दिवचें. गेजिंग ऑन द फेस ऑफ गॉड. प्रेयर इज गेजिंग ऑन द फेस ऑफ गॉड, वेर देर इज नो कंडेमनेशन अँड नो जजमेंट. थंयसर देव तुजी जडती करिना वा तो तुका गुन्यांवकार करिना. बगार देवाच्या मुखामळार तुका दिसता देवाच्या काळजाचोच सेगूण, ताच्या काळजाचें सेगूण जेजूचें भोव पवित्र काळीज तुका थंयसर उगडापें जाता. इजाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 9 वचोर 15 बिबोळ. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी ना, ती विसरची ना. ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. जेरेमिया प्रवादीचो बूक 30 आनी 1 वचोर 3 बोळ. सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता, आजून तो मोग हांव तुका दाखयत आसा. इजाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 9 वचोर 16 बिबोळ. तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर खांतयलां, तुजे वणदी म्हज्या मुखार आसात, तूं म्हजो. देवाच्या मुखामळाचेर आमी नदर घालता आसतना देव आमच्या लागीं उलयता, ताचें काळीज तो आमकां परगट करता. इजाया प्रवादीचो बूक 50 आनी 4 वचोर 10 बोळ. पर्वत फोळून वती, दोंगर हालोंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग तुजे तावन हालचो ना. म्हजो शांतीचो खरार तुजे तावन हांव केदींच काडचो ना. मोगाचें न्हू, देवाच्या मुखामळाचेर आमी गमन दिवंक पळोवचें. आमकां दिसता केवळ धवो गोवाचो उंडो ह्या बोपय सक्रामेंतान सर्गा संवसाराचो देव
रायांचो राय खरो सोडवणदार थंयसर हजर आसा. आनी देवाच्या मुखामळ आमी पळयत आसतना चड आनी चड ताचेर आमी गमान दिता आसतना वेन वी लूक ॲट हिम इंटेंटली सगळो संवसाराचो विसरून समयाचेरच आमी नदर घालता आसतना सांत जॉन मेरी वी आनी त्याच रितीन कितलोसो वेळ करशितलो म्हणना मागण्यांक. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनी ताचो वेळ मागण्यांत करशितलो, मादर तेरेसा करशितले, सांत लॉरेस मागण्यांत ताचो वेळ करशितलो. त्या दाळा वर्णुका साथ जाल्लो संतोश त्या सांता भक्तांचो जावन आसलो, कित्याक सर्ग तांकां उक्तो जातालो, सर्गींचें दर्शन तांकां जातालें. कसलो सुखंत हुस्को दवरिनासतना हर एक गरज हर एक त्यासांव देवाक ती भेटयतली. आनी तेन्ना जें कितें सताचें नितीचें मोगा पात्र माना पात्र मर्यादेचें ताचेर आमचें गमन वेतलें आनी जें कितें देवाक मानवना तसलें सगळें आमच्या जिवितांतलें पयस वता. देखून मागणें करचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या जिवितांत स्वागत करचो. तो उजो संवसारी उज्या बरी न्ही. पवित्र आत्म्याचो उजो येता आसतना आमच्या ती आसली हर एक वायट संवय, हर एक रक्तमासाची वनवणी वडणी दाळणी ती हुलपोन गोबर जावन भस्मून वता. ताच्या बदलाक देवाचो मोग आमच्या काळजांत व्हडा उमेदीन जळोंक लागता. तर मोगाचे न्हू बोपय सक्रामेंताचेर नदर घाल आमी मागया असल्या मागण्याचो स्पिरीत आमकांय सांत लॉरेसाच्या मजतीन लाभच्याक. सांत लॉरेसा बरी आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळच्या खातीर आमी मागया, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर मागया. देखून आमी उबे रावया, आमचे हात उक्ते धरया, पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या देवोन ये. Chedaito ravoe o swatu so vakoe o chedaito chiye o vitratya devoe o chedaito ravoe o swatu so vakoe o chedaito chiye o vitratya devoe o chedaito ravoe o swatu so vakoe o chedaito Swatu so vakoe o chedaito chiye hankar mosor dostana kalte pontulabo wakri cinta etana bore citung shika vitanya devane o chedaito ravoe o swatu
चेतय तुझी येणे अस्कतायेन ओटाना आदार तू सोलाबोय मागण्यार ध्यानार आसताना मागूंक म्हाका शिकय पवित्रत्या देवाने चेतय रावोके तुसो मागोके चेतय तुझी अत्रेगान म्हाका व्हडा भावार्थान म्हाका विश्वासान म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुका नव्यान रुपांतर करता जिणे पोयना आसताना नेऱ्यान तुज्या नेट जिणी म्हजी संताना सगळीं सुखाक पाव पवित्रत्या देवाने चेतय तू रावोके स्वार्थ तुसो मागोके चेतय तुझी पवित्रत्या देवाने चेतय तू रावोके स्वार्थ तुसो मागोके चेतय तुझी पवित्रत्या देवाने चेतय तू रावोके स्वार्थ तुसो मागोके चेतय तुझी हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergam Bapa. Ergam Bapa. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Jai Jai Pavitra Jai Jai Pavitra Atma. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Daikan bosat magajang. Habakuk pravadiso buku avaswar 2 पहिल्या वळीत तावन तिसरी वळ पर्यंत. Book of Habakkuk chapter 2 verses 1 to 3. तुमच्या काळजान देवाचें उतर तें तुमी जगोवन दवरच्या खातीर हांव तें वाचतां. तुमी म्हज्या उपरांत सांगा आनी तें तोंड पाठ करूंक आमी प्रयत्न करया. हाचे तुवारी वर्ते दैवीक संदेश आमकां मेळटात. हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरुजाचेर हांव
म्हज्या पराच्या बुरुजाचेर उबो रावतलो, उबो रावतलो, पागोराचेर हांव स्थान घेतलो, पागोराचेर हांव स्थान घेतलो, आनी तो म्हाका कितें सांगता, आनी तो म्हाका कितें सांगता, आनी म्हज्या घराण्याक म्हाका कसली जाप दिता आनी म्हज्या घराण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलो. तें पळोवंक हांव रावतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका साथ दिली आनी म्हळें आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर जावचे खातीर पोळयांचेर तें बरय. पोळयांचेर तें बरें. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटा विशीं उलयता, तें शेवटा विशीं उलयता, तें फटयना, तें पोठयना, तें गळाय करीत बी जाल्यार तें गळय करीसी जाल्यार ताची वाट पळोवन राव, ताची वाट पळोवन राव. कित्याक तें खरेंच येतलें, कित्याक तें खरेंच येतलें, तें येवंक लांब काळ लागचो ना. तें येवंक लांब काळ जावंक लागचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. दर्शन म्हळ्यार कितें? आमी दर्शन म्हणटा आसतना कितें एक दिसानांतलें दिसल्यार ताका आमी दर्शन म्हणटा. म्हाका देवाचें दर्शन जालें, मरियमायेचें दर्शन जालें, आंज बडव्यांचें दर्शन जालें, सर्गींचें दर्शन जालें, सांता भक्तांचें दर्शन जालें आमी म्हणटा. पण आज हांव तुमच्या लागीं उलयतां, हें दर्शन म्हळ्यार विजन. इंग्लिशांत विजन म्हणटा. खंयच्या एका संघ संस्था आसा जाल्यार तांकां तांचें म्हणलें विजन, मिशन आनी एक्शन प्लॅन आसता. तुमी संघ संस्थांनी काम केलां जाल्यार थंयसर विजन, मिशन आनी एक्शन प्लॅन आसता. सांता भक्तांच्या जिवितांत तांचें म्हणलें एक विजन आसता, मिशन आसता आनी एक्शन प्लॅन आसता. म्हळ्यार विजन म्हळ्यार कोंकणींत दर्शन आनी ताजे उपरांत मिशन म्हळ्यार मिसांव, एक्शन प्लॅन म्हळ्यार तें कार्यगत करूंक घेतलेले ते निर्धार, कार्यसूची म्हणयत आमी. कशें तें कार्यगत करचें गे म्हणून. आमचें जिवीत यशस्वी जायचें जाल्यार, आमच्या जिवितांत आमी जैत जोडिचें जाल्यार आमकां हर एकल्याकी वैयक्तीक रितीनी आमकां दर्शनां गरजेचीं, मिसांव गरजेचें आनी कार्यसूची गरजेची. नवें वर्स आरंभ करता आसतनाच आमकां ह्या वर्साक मुखल्या 12 म्हयन्यांत आमचें एक विजन आसूंक फावो. हांवें सांगलें हांव SVDSाक आमचो फावंडर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन 15 तारखेर ताचें फेस्त जावन आसा. ताच्या जिविताचें विजन, दर्शन जावन आसलें ताच्या मागण्या द्वारे आमकां कळीत जाता. ताचें मागणें जावन आसलें पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासपणाचो अंधकार. पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासपणाचो अंधकार देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरकात्म्याच्या उजवाडा मुखार नपय जायजे. देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरकात्म्याच्या उजवाडा मुखार नपय जायजे आनी जेजूचें भोव पवित्र काळीज समेस्तांच्या काळजांनी वस्ती करीजे. आनी जेजूचें भोव पवित्र काळीज समेस्तांच्या काळजांत वस्ती करीजे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें असलो एक दर्शन ताका आसलें, असलें एक विजन ताका आसलें आनी तें कार्यक्रत करच्या खातीर ताजें मिसांव कितें? ताणें दैवीक शब्दाचो मेळ घडी जाय, पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ घडी जाय, नित्य आराधनाच्या पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ घडी जाय. देखून पवित्र आत्म्याच्या भयणीच्या मेळाच्या श्रेश्ठांनी वावर करी जाय, कुमो करी जाय मिसांवांत. नित्य आराधनाच्या पवित्र आत्म्याच्या भयणीच्या मेळांनी दीस आनी रात विनवणी घाली जाय, मागणी करी जाय. आनी मिशनरींनी, दैवीक शब्दाच्या मिशनरींनी सगळ्या संवसारार वचून खंयसर सुवार्ता परगट जावन आहा त्या कोणशांनी वचून सुवार्ता परगट करी जाय. हें मिसांव. तर कार्यसूची केदाळा सेमिनरी आरंभ करची, केदाळा तांकां तरबेती दिवची, केदाळा धाडचें आनी तांकां धाडिचें जाल्यार कशें तांकां जाय आसली कुमक सगळी एकठांय करची. हें सगळें काम कार्यसूची आनी तें पंथाक पावलें आमी जाणां. आज तुमकां हांवें सांगलें हें तळसूं 10,000चे चड सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे कुटुंबाचे सांदे सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट करतात 150 वर्सां भितर.
म्हणजे देवान यशस्वी जैत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाक लाभयलें तर ताच्या जिवितांत एक विजन आसलें, मिशन आसलें आनी एक्शन प्लॅन आसलें. म्हज्या तुज्या जिवितांत एक दर्शन आसा गी. विजन म्हणटा आसतना प्रॉफेटीक विजन म्हण एक आसता. आमी पयत पुस्तकां वाचता प्रावाद करचें तें दर्शन. हांगासर आमी हाबाक्कूक प्रवादीच्या बुकांत 2ऱ्या वस्वरांत त्या 2ऱ्या वळीर आमी वाचता आसतना हें एक प्रवादीक त्या दर्शना विशयान उलयना. बगार आमच्या जिवितांत देवाची मांडवळ कितें, देवाची येवजण कितें आनी देव म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत कितें पंथाक पावोवंक आशेता आनी तें कशें पंथाक पावय जाय ह्या दर्शना विशयांत देवाचें उतर उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान तुमी म्हज्या सांगात आसात गी. तर मोगाच्यान परतून हें देवाचें उतर हांव तुमकां वाचता आनी समजयता. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फळयांचेर बरय. आनी थंयसर इंग्लिशांत आसलें एक सेंटेन्स थंयसर ना, दोज हू रीड शॅल रन. तें थंयसर बरोवना, देखून कोंकणीन ट्रान्सलेशन हांव तूं करूंक पळयता. वाचतल्यान धांवोन तें वाचच्या सारकें. आनी तिसरी वळ म्हणटा, हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत काळा विशांत शेवटी विशांत उलयता. तें फटयना, तें गळाय करीत बी जाल्यार ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें, तें येवंक लांब काळ लागचो ना. आनी ह्या दर्शना विशयांत सर्वेस्पर देव त्या हाबाक्कूक प्रवादी लागीं उलयता आसतना हाबाक्कूक प्रवादी कितें करनासा. थंयसर पयली वळ वर्स 1, हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरुजाचेर उबो रावतलो, पागराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता, म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव राखून रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाबाक्कूक प्रवादी खंयसर आसा, पाऱ्याच्या पागोरा वयर वचून बसला, पाऱ्याच्या बुरुजा वयर वचून बसला. आमच्या इगर्जीनी एक तोर आसा, पळयल्या तुमी. ती तोर इगर्जी लागीं बांदतात. कित्याक ती म्हणटले, पयलींच्या काळार फिरगजीच्या खंयच्या कोणशा आसल्यार इगर्जीची तोर दिसतली, मात न्ही तोरीचो आवाज इगर्जेच्या कोणशा पावतलो. आदीं काळार राय कितें बांदतले, व्हड व्हड बुरूज बांदतले. तोर म्हळ्यार बुरूज त्या बुरुजाच्या वयर, त्या तोरीच्या वयर पारेकार रावतले, हातांत दोणू आनी तीर घेवन, बिल्लू बाणां आमी म्हणटा, बावज एंड आरोज ह्या तांचे गन घेवन थंयसर ते रावतले. दुस्मान येतात की पळोवन ते पारोत करतले आनी दुस्मानाक धांवडयतले. मात न्ही रानवट मन जात आनी कितें आयल्यार लोकांक घडये भितर ते सुचन दितले. आनी आतां हांगासर हाबाक्कूक प्रवादी त्या तोरीच्या वयर रावला म्हणटा तो. म्हणजे तो एक भौतीक फिजिकल त्या टावराचेर या त्या तोरीचेर बुरुजाचेर तो रावना. तो म्हणटा म्हज्या जिविताच्या तोरीचेर. पवित्र पुस्तक मोगाचें आमकां निरंतर आपयता पवित्र पर्वताचेर सोडोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोरयेमायक आमी म्हणटा कार्मेल सायबीण, कित्याक कार्मेल गुडो तो एक भौतीक गुडो न्ही, ती चडली आध्यात्मीक स्पिरिच्युअल टावर, स्पिरिच्युअल गुडो, स्पिरिच्युअल हिल, ती पवित्र पर्वताचेर ती चडली. म्हज्या पवित्रपणाच्या तोरीचेर बुरुजाचेर हांव चडटां आनी थंयसर थावन हांव भोंवतणी नदर घालतां. पाऱ्यागार त्या तोरीचेर बुरुजाचेर रावन नदर घालतात, दुस्मान येनाशें दुस्मानाचेर आक्रमण करूंक. पूण हाबाक्कूक प्रवादी त्या तोरीचेर रावन नदर घालता. आपणाच्या जिवितांत वायट घडनाशें देंवसाराच्या सैतानाच्या खोटेपणाच्या सक्तीचेर जैत वचच्या की चड देव म्हज्या जिवितांत कितें करनासा, देव म्हज्या जिवितांत कितें करूंक अपेक्षिता, देव म्हज्या जिवितांत कितें येवजण पंथा पावोवंक आशेता, हें हांव समजून घेवंक प्रयत्न करनासा. ताळये पेटोवन देवा घरकान होकला पिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
मोगाचेनो हे वर्स आराम करता आसतना हाबाकूक प्रवादीचो संदेश तुमच्या काळजान गेल्यार तुमी जाणा जातल्यात येदोळ पर्यंत तुमच्या जिवितांत मोगाचेनो देवान इतलीं वर्सां दिल्यात, इतले दीस दिल्यात, इतले घडये दिल्यात, ते सगळे देवाची दया, देवाची काकूत आनी देवाचें देणें जावन आसा. ताळयो पेटोवन देवा घरगा आनी होकळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे वर्स ह्या वर्साचे कितले दीस आसात, कितले म्हयने आसात, कितले घडये आसात, मातनी तुमच्या जिवितांत मुखली वर्सां जावं करो 5 वर्सां, 10 वर्सां, 100 वर्सां आनी कोणाकी कितलीं वर्सां जावं दी, हें एक देवाचें देणें. आनी ह्या मुखल्या वर्सांनी येदोळ पर्यंत तुवें देवाक सहकार दिवनायत. देवाची मांडावळ, देवाची येवजण, देवाक तुज्या जिवितांत एक विजन आसा, देवाक तुज्या विशयांत एक दर्शन आसा, तें पंथा पावोवंक देवा सांगता तुवें सहकार दिवना जाल्यार ह्या वर्साच्या आतां फुडल्या दिसांनी तुवें देवाक सहकार दिवंक आसा. तुज्या मुखल्या अवकांत देवाक तुवें सहकार दिवंक आसा. तुज्या जिविताच्या उरलेल्या दिसांनी तुवें देवा सांगता सहकार दिवंक आसा. आनी तुवें सहकार दिवचें जाल्यार तुज्या जिविताच्या त्या बुरुजाचेर सोडून तुवें गमन दिजय. कसलें गमन तुवें दिजय? म्हज्या घराण्याक म्हाका कसली जबाब दिता तें पळोवंक हांव राखून रावतलो. ग्राणे म्हणलो शब्द तुमकां विशेश भोगलो आसतलो. ग्राणे म्हळ्यार म्हाका दिसता कन्नडा शब्दांत हांव आयला ग्रहणा. ग्रहणा म्हळ्यार आयकोवचें. देव हांवें कितें कशें करता म्हणलें हांव पळोवन रावतलो. काना कितें आयकता तें आयकून रावतलो म्हणच्या बदलाक पळोवन रावतलो म्हणटा. म्हणजे मोगाचें न्हू, देव थोडे पटी आमकां थोडे संगती पळोवंक दिता आनी ताचे द्वारे मोगाचें न्हू देव हांवें आयकाशें करता. ह्या कोरोना व्हायरसांत हांव मोगाचें आमी जायतें शिकल्या. कितें शिकल्या? कितें शिकल्या? जायते संगती आमी शिकल्या. जायते मास्क घालें, जायतें सॅनिटायझर लायलें, जायते कसाय पियेल्या, जायतीं वखदां घेतलीं, पूण मरतले मेलेच. वाचतली घडी सुद्दां मरता म्हणली वाचून आयली. देखून जिवीत कोणाच्या हातांत आसा? देवाच्या हातांत आसा. ताळयो पेटोवन देवा घरगा आनी होकळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशें म्हणून आमी करचें आसलें करीचेच. मास्क काडीचें. हांवें ह्या दोळ पर्यंत मास्क घालनासलो, आतां मात काडला, बोल्सान दवरला. मास्क घालचें घालीचें, सॅनिटायझर वापरीचें, कसाय पियेचें, आनी कितें पळय जाता तितलें कोणाकी हात मेळोवचें, कोणा पडलो धरचें आनी उणें करीचें, जागृत रावचें. पूण अकरेक आमचें जिवीत कोणाच्या हातांत आसा? देवाच्या हातांत आसा. राखून रावचें, राखून रावचें. देव म्हज्या लागीं कसो उलयता, कितें उलयता म्हज्या जिवितांत, देवाचें दर्शन कितें, देवाचें विजन कितें, देवाचें मिसांव कितें, देवाचें एक्शन प्लॅन कितें म्हज्या जिवितांत. मोगाचें न्हू देव म्हज्या तुज्या जिवितांत आमकां एक विजन दिता, दर्शन दिता. देव पूत मनीस जाल्ल्या वेळार ताणें परगडजिणी आराम करता आसतना ताच्या पयल्या सर्मा वेळार असो मोगाचें न्हू तो मनशा कुळाक एक विजन दिता. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 5व्या वसराक. थंयसर पयल्या वळीर तावन 14वी वळ पर्यंत थंयसर वाचलें जाल्यार स्वामी जेजू उबार एका दोंगरार सोडलो, थंयसर बसलो आनी लोक ताच्या भोंवतणी जमलो. तांच्या लागीं उलयता आसतना तो 8 भागी विशयांत उलयलो. खंयच्या विशयांत उलयलो? 8 भागी. भागी दुर्बळे, भागी सादे बोळे, भागी नितळ काळजाचे, अशे 8 भागी. भागी म्हळ्यार भाग्यवंतरू, अदृष्टवंतरू, अदृष्टवंत, भागी आशिर्वादान भरलेले. ह्या संवसारांत खरेंच अदृष्टवंत कोण म्हणून स्वामी जेजून सांगता आसतना स्वामी जेजू एक विजन दिता, एक दर्शन दिता. आनी ताच्या अकरेक तो म्हणटा, तुमी पृथ्वेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. हें एक दर्शन देव दिता. तुवें कितें जाय जिवितांत कोणाकी रूच नातल्या वेळार तुका तुज्या जिवितांत रूच आसा जंय मात न्ही, तुवें तुज्या कुटुंबाक, तुज्या सेसामारा, तुज्या समाजेंत तुवें रूच दिवचें असलें मीठ तुवें जाय. ताळयो पेटोवन देवा घरका आनी होकळाप दिया. असलें दर्शन. दीस इज द विजन फॉर युअर लायफ. संवसारांत कसलो काळोख आसल्यार पातकाचो काळोख, भ्रश्टाचाराचो काळोख, स्वार्थ, मोस, दोगो, व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, हर एक तराची नालिसायेचो काळोख आसता न्हय. तुवें तुज्या जिवितांत पवित्रपणाचो उजवाड दियजय आनी तो उजवाड हेरांक तुवें दिजय. हें विजन देव तुका दिता. तुवें जाय संवसाराचो उजवाड. ताळयो पेटोवन देवा घरका आनी होकळाप दिया. हालेलुया. तर देवाचें मिसांव म्हज्या जिवितांत कितें आसा हें पळोवच्या खातीर हाबाकूक प्रवादी त्या तोरीचेर उबो रावन राखून रावलो. हांवें तुवें राखून रावचें. म्हज्या जिवितांत देव कितें करूंक आशेता हें पयलें मेट जावन आसा म्हज्या जिवितांत. ह्या वर्साचें दर्शन परतून तुमकां सांगता, दर्शन म्हळ्यार केवळ देवाक
देवाचें दर्शन पळोवचें, मरियमायेचें दर्शन पळोवचें, सर्गींचें दर्शन पळोवचें, तें मात न्ही. दर्शन म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत देव कितें पंथा पावोवंक आशेता. हांवें मरच्या पयलें म्हज्या जिवितांत हांवें कितें पंथाक पावयचें, या देव म्हजे द्वारे पंथाक पावोवंक आशेता, कितें देव जैत यशस्वी बरेपण करूंक आशेता, हें हांवें जाणा जावचें. देखून हाचे खातीर कितें करूंक आसा, हांवें म्हज्या जिवितांत दुसरी संगत जावन आसा, हांवें म्हज्या जिवितांत प्रामाणीकपणांत आनी नितीन चलोवंक आसा. प्रामाणीकपणान आनी नितीन हांवें म्हज्या जिवितांत चलोवंक आसा. प्रामाणीकपण सत आमच्या जिवितांत आसा गी. ह्या दिसांनी एकलो तरणाटो म्हज्या लागीं मागोवंक सांगता. ताणें मागोवंक सांगता आसतना म्हाका इल्ल्यो हांसोय आयल्यो. कित्याक म्हळ्यार तो म्हजे लागीं म्हणटा, फादर तुमी मागा, हांवें मोग केल्लें चेडूं म्हजेर आतां रागार जालां, तें म्हजेच कडेन काज जावच्या बरी तुमी मागा. हांवें म्हळें कितें जालें, तुवें ताका कित्याक दुखयलीं, कित्याक तें काजर जायना म्हणटा गे. म्हणटा आसतना तो म्हणालो, होय हांवें एक चूक केली. म्हणटा तो, कितें चूक केली. तो मोगार आसलो, ताजेच कडेन काज जाता म्हणटालो, पूण घरच्यांक मात सांगोंक तो भियेतालो. घरच्यांक सांगोंक ना, घरचीं सैरीक पळोवनासलीं. देखून घरच्यांक दुखयनातल्या बरी घरच्यांक म्हणालो सैरीक पळयात आयतल्यार म्हणालो. पूण ताच्या मतींत सैरीक पळोवची, पळयल्या उपरांत ती चेडूं समान आहा म्हणून कलमणी नीप दिवन त्या चेडवा सोडचें, काज जावचें मात मोग केल्ल्या चेडवा लागीं म्हणून. पूण चेडवांनी ताका सरप्रायज दिलें. ताणें ताची आवय बापूय सैरीक पळयतना तें सैरीक पळोवंक तयार जालें. हो सैरीक पळोवंक गेलो. आवय बापायनी सांगल्या बरी, हाका गोत्त ना, हो वेता आजच्याच गर्लफ्रेंडाच्या घरा सैरीक पळोवंक म्हणून. आनी थंयसर ताका ताच्याच गर्लफ्रेंडाक पळयचें पडलें. आनी तें एक सुऱ्या सुवातेर ताच्या घरांत ताका पळयल्लेंच कान दोळे सोण पळय लागलें. आनी म्हणालें, तुवें म्हाका मोस केलोय, तूं म्हजे मोगार पडलाय आनी तुवें तुज्या आवय बापायन सांगता म्हणलें, सांगच्या बदला तूं सैरीक पळोवंक आयलाय. हांव म्हणी तुजे लागीं आनी काज जावचें ना, तूं फडकी रो, तूं होड फडकी रो, तूं होड मोस करचो मनीस, तुज्या लागीं कोण काज जायत. ताज्या उपरांत ताणें उलोवचें सोडलें. आतां हो देदेस्पर जाला. कशें म्हज्या चेडवाक हांवें सांगचें ना, हांवें केवल एक आवय बापायक पसंत करच्या खातीर, आवय बापायक खुशी करच्या खातीर गेलो सैरीक पळोवंक. न्हीद जावन म्हाका दुसरी सैरीक पळोवंक नाका आसलें. पळयल्यार हांव ताका नाका म्हणच्यार आसलो, पूण म्हजेच गर्लफ्रेंडच म्हजें हांव ताच्याच घरा सैरीक वेता म्हूण म्हाका पयलें कळोवंक ना. म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत देव नदर घालीत जाल्यार कितलें फडकीरपण आसा थंयसर, कितलें आमी फसयता, कितलें आमी दोगो दिता. देव म्हज्या तुज्या जिवितांत कितें पंथा पावयता, तें पंथा पावयचें जाल्यार मोगाचें ना, आमी सता नितीचे आनी प्रामाणीकपणाचें जायचें. आमी प्रामाणीक जाल्ल्या वेळार मोगाचें ना देवच आमच्या जिवितांत व्हरतें आशिर्वाद घालता. एका भावान ताच्या जिवितांत जाल्लें हे घडीत म्हाका सांगलें, मोगाचें ना तें भोव व्हरतें वीजमीज जावचें, मात न्ही एका तरान तेय एक तरान एक तरास एक हांसो येवचें तसलें घडीत. तो म्हणटा, तो एका कंपनींत काम करनासलो, बरें शिकलो तो, टॅक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान तो शिकला, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी. कंपनींत व्हडल्या कामार आसलो, पूण त्या कंपनीचो बॉस ताका जायते कश्ट दितालो. म्हळ्यार कितलें काम केल्यार ताका तो ताचें कार चलय दितालो थोडे फावटी, ड्रायवींग करची. आनी ताचें काम थोडे फावटी ताच्या बायलेचें काम करूंक ताणें वचचें आसलें. पूण तो वेतालो कित्याक तो भोव ग्रेस्त मनीस. पुरपुरोन म्हणल्यार बरी मोतीन मात बाय दाखयनातलो. बॉसा सांगाता वेतालो, बॉसाच्या बायले सांगाता वेतालो. त्या बॉसाक भुरगीं गिनातलीं. ताच्या कंपनीचे सडा वचून सण गेले, कित्याक तो बॉस ताचो बॉस जायतें कश्ट दिता ह्या रितीन. प्रायवेट वैयक्तीक कामी करयता म्हणून. पूण हो एकलो रावलो अखेर पर्यंत, कित्याक ताका पयशांची गरज आसली कुटुंबा कुमो करूंक. तसो तो रावलो. तो म्हणटा, एक दीस ताचो बॉसच मरण पावलो. ताका हार्ट एटॅक जालें आनी मरण पावलो. आनी त्या वेळार तें बिजनेस चलोवंक दुसऱ्यांक कोणी नासल्या वेळार बायलेन हाची मस्त वळख आसली, देखून होच कारार ताका आपूण व्हरतालो. देखून हाचे कडेन विचारलें, म्हजो घोव आतां सरला, म्हजें बिजनेस चलोवंक तुवेंच कुमो करीजे म्हणून. आनी देखून हाणें तिका कुमो करून सुरू केलें. आनी उपरांत ती विधव स्त्री हाजेच कडेन काज जाली. आनी आतां वचूं बॉस जाला येदो व्हडल्या कंपनीचो. आनी तो म्हणटा, देवान म्हज्या जिवितांत येदो व्हडलें आशिर्वाद घालें. हांवें म्हज्या जिवितांत म्हजे सगळे कश्ट संकश्ट सोंसून प्रामाणीकपणान चलयल्यान देवान म्हजेर आशिर्वाद घाला. मोगाच्यान आमी प्रामाणीकपणान चलता आसतना, सता नितीन चलता आसतना आज न्ही जाल्यार फाल्यां देव आमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालता.
हांव प्रामाणीकपणान ता सांगी, सतांनी ती नांवां सांगी, सताच्या वाट्यान सांगी, उजवाडाच्या वाट्यान सांगी, ह्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वाट्यान हांव सांगी. मोगाच्यानो म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी निरंतरी आमी नदर घालून तसंच देखून सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें जिविताचें विजन दर्शन कितें जावन आसलें, पातकाचो काळोख आनी नास्तीकपणाचो अंधकार नपय जायजे. आनी हें दर्शन मोगाच्यानो हेरांक न्ही, सगळ्या संवसाराक न्ही, म्हाकाच म्हज्याच काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत पातकाचो काळोख नपय जायची आनी बेविस्वासपणाची नास्तीकपणाचो अंधकार नपय जायची. आनी जेजूचें भोव पवित्र काळीज म्हज्या काळजांत आनी समेस्तांच्या काळजांत वस्ती करीसी. हाबाकूक प्रवादीक सर्वेस्पर देव म्हणटा, हें दर्शन बरोवन दवर. सकट सांगा, बरोवन दवर. सांगा, बरोवन दवर. जोरान सांगा. तुमी हर एका वर्सा नवें वर्स आराम जाता आसतना बरोवन दवरल्यान थोडी रेजोल्युशन्स आमकां बरोवंक आसलें सेमिनारींत आसतना. बरयची ह्या वर्सा कितें सगळें तूं करताय गे म्हणून बरोवन दवर हें दर्शन. बरय ह्या वर्सा पवित्र पुस्तक वाचताय गी, 1 पोवटिंगी 2 पोवटिंगी वाचताय गी, या केवळ पोरनो तेस्तामेंत म्हणी वाचताय गी, कितल्या सांता भक्ताची जिणी तूं वाचताय, सालोरेसाची जिणी तरी वाचताय गी, ह्या सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची खंयच्या एका सांता भक्ताची जिणी, कितल्या सांता भक्तांची जिणी ह्या वर्सा वाचताय. सदांची वाचपां वाचतलो. कितें निर्धार आसा तुजें, कितें विजन आसात, कितें दर्शन आसात, बरोवन दवर. देव म्हणटा बरोवन दवर. खंय बरयचें? जर तर तुका बरोवंक कळना जाल्यार तुज्या काळजांत म्हणी बरय, तुज्या मतीन बरय. बरय मात्र कितें कर, बरय स्पश्टरान बरय. तुज्या हार्शाचेर बरय. सदांय पळयताय न्ही तुकाच, सदांय सकाळीं उठून हारसो पळयता सान दिसोन दी. कापटाचेर बरय, बॅडाचेर बरय, तुज्या नोटबुकाचेर बरय, तुज्या मोबायल आसल्यार मोबायलाच्या स्क्रिनाचेर बरय. पूण बरय ह्या वर्सा तुज्या जिवितांत कितें तुजें दर्शन. ह्या वर्साच्या अकरेक आयच्या की कितलो चड तुवें पळयत जायचें, कितलो चड तुवें भाग्यवान जायचें, कितलो चड तुवें सेवेचो जायचें, कितलो चड तुवें जाणवायेन भरलेलो जायचें, कितले चड तूं शिकलेलो जायचें. बरय दुसरें जावन आसा, कशें तूं पंथा पळयताय. वॉट इज द मिशन? जें कितें दर्शन आसा, कशें तूं पंथा पळयताय तेंय तूं बरोवन दवर. तुज्या काळजांत बरोवन दवर. सांग तूं तुज्या भावाक या भयणीक, घोवाक या बायलेक, भुरग्यांक या आवय बापायक. कित्याक 2 संगती, एक तुवें तांकां सांगिल्ल्या वरवीं ती तुका उडास करतलीं, तुवें अशें सांगिल्लें म्हणून, आनी एक तुवें केल्ल्या करण्या वरवीं ती प्रेरीत जातलीं. देखून तिसरें, धांवन बरय. तूं धांव सो दॅट यू रन टू रीड इट. ते लांब व्हडल्या फळयेचेर बरोवंक, तें धांवन पळयचें. म्हणजे तुज्या जिवितांत ती उमेद आसूं दी, हांवें पंथा पावयची. मोगाच्यानो आमकां जिवीत परतून मेळना, आमकां मेळचें एकच जिवीत. येदोळच तुज्या जिवितांत इतले दीस गेले म्हणजे, आनी तूं मरणाक तितले दीस लागीं पावलोय. ह्या कोरोना वायरस मोगाच्यान आमकां उडास हाडटा. आमकां मरण केदाळा आसा म्हण आमी नेणाव. आज गी फाल्यां परवां कोरोना वायरस जाल्या उपरांत आनी कसली वायरस येताले आमी नेणाव, आनी कसले खरगां ह्या संवसारांत येतली म्हणून आमी नेणाव. आनी आमी एक 50 वर्सां वाचता, एक 5 दीस वाचता आमी नेणाव. पूण मरच्या पयलीं मोगाच्यानो देवाक म्हज्या तुज्या जिवितांत कितें दर्शन आसा, तें विजन आसा, देव पंथा पावोंक व्हडा अत्रेगान आसतना हांव त्या देवा सवें सहकार दिवना सांगी दिवंक ना. देखून चवथें जावन आसा मोगाच्यानो म्हज्या जिवितांत एक दिशा आसा जंय आय मस्ट हॅव ए डिरेक्शन. थोड्याच्या जिवितांत मोगाच्यानो तांकां डिरेक्शन मेळ्ळें ना. ती वाऱ्या वादळां सांपडल्या एका तारवा बरी, दर्याच्या मदेगांत वाऱ्या वादळां तारो सांपडत जाल्यार कितें जाता, थंय खंय वता म्हूण कोणाकी कळीत ना. थोड्यांचें जिवीत खंय वता म्हूण कोणाकी कळीत ना. परिक्षेंत पास जाता गी जायना गी, काजरी जिवीत यशस्वी जाता गी जायना गी, वेपार वैवटांत बरो जाता गी बरो जायना, कांयच गुत्तना. देवान दवरल्या बरी जाता म्हूण सांगतले आसात. पळय मोगाच्यानो देवान दवरल्या बरी जाता, पूण तुज्या जिवितांत देवान तुका दिल्यांत तालेंतां, देणी, बरी भलायकी, मतींत जाणवाय, बुदवंतकाय ती तुवें वापरचय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून तुज्या जिवितांत तुवें व्हडा उमेदीन त्वरीत रितीन यू मस्ट मेक हेस्ट. पळय मोगाच्या तुज्या जिवितांत तुवें व्हडा वेगान तें पंथा पावोवंक तुवें प्रयत्न करीत. एक घोवानी बायल म्हज्या लागीं केदाळाय मागोवंक सांगतली, कित्याक त्या गादाना भुरगीं तांची
ताचो पूत गांवांत बिझनसांत आसलो तो दिल्ली गेलो, थंयसर ताका कोवीड जालें. लगभग आतां 2 वर्सां जावन आयलीं. त्या कोवीड विशेश आसल्या वेळार थंयसर पिडेन पडलो. दिल्लींत थंयसर आस्पत्रे सगळे फूल जाल्ले, थंयसर बेड्डां नातलीं. ताका थंयसान पंजाब सयत व्हरीचें पडलें कंपनीच्यान, आनी तो अनकॉन्शियस आसलो. ही दुयेंस सांगाता USA गेल्ली, अमेरिका, आनी एक दूत तांची दोहा गटार आसा. आनी तो मरता म्हणून भियान आमकां दैवी कलोरेत्री मंदिराक तांणी उलो केलो, आनी आमी संकता मागो नासलें. आनी त्या दाडा मेळिल्लें देवाचें उतर, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय. जो हांव सवांजेली 11 वर्सां 40 बोड हें एक दर्शन तांकां. तुमी सत मानल्यार देवाची महिमा तुमी पळयतले. पूत गडीस जालो, तिसल्यान दू पिडेन पडलें, आनी एक दुई पिडेन पडलें, आनी 3 पिडेन पडली. पूण मोगाचें न्हू, देवाचेर पत्ती आनी विस्वास तांणी दवरतना तांचें दर्शन देवान पंथा पळयलें. डाक्टरांनी आशा सांडली थंयसर लुधियाना पंजाबांत आस्पत्रेंत तो तरणाटो आसतना आवय बापूय अमेरिका आसात, भाऊ भयण आनी एका जाग्यार आसा, आनी एक भयण आनी कुटुंबां सांगाता आनी एक कडेन आसात. मोगाच्या मनशां गांवांत मँगलोरांत आसात, कोणी खंय वचोंक जायना, पैण करूंक जायना. तो मरताच म्हण चिंतल्यार मोगाचें न्हू, त्या दर्शनान देवान दिल्लें तें दर्शन, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतले. त्या दर्शनान ती रावली. दीस वेताना मोगाचें न्हू, तो मरता म्हण नासलो, तो बरो जालो, संपूर्ण तरान गूण जालो, बरो जावन मोगाचें न्हू घरा आयलो. आनी ताच्या उपरांत एका म्हयन्या पयलें एक फंक्शन आसलें. त्या फंक्शना वेळार मोगाचें न्हू ती म्हाका मेळ्ळी. आनी त्या दाडा तांणी म्हाका उगडास केलें, फादर तुमी त्या दीस फोनार आमच्या खातीर मागता आसतना तुमी एक उतर म्हणलें, एक दीस तुमचो पूत बरो जातलो, तुजी धूव बरें जातलें, तुमी बरें जातलें, मात न्ही एक दीस आमी सांगाता मेळोन जेवतले हांव. आनी आज म्हाका फादर आमी सांगाता मेळोन जेवण आसा म्हण तांणीच म्हाका उडास केलो. ताळयो पेटोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप घे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें आमचें कस जालें दर्शन. वॉट इज आवर विजन? तें मोगाचें देव सुमता पळयता. आसा की तुका एक विजन, आसा की एक दर्शन तुज्या जिविता विशान, आनी एका वर्सा उपरांत तूं कितलो बरो जाताय, कितलो वर्त जाताय, कितलो महान जाताय, कितलो सतासो जाताय, कितलो उजवाडाचो जाताय, कितलो सर्गींच्या जिविताक तूं योग्य जाताय. ह्या थोड्यांक दर्शनच ना. तांकां एकच कितले एमकोडा लागीं जाता, कितले खोटेपणाक लागीं जाता, कितले नासाक लागीं जाता. आनी एकलो भाव कुंदापूरचो, ताका पोटान दूख आसली, डाक्टराक गेलो. आनी डाक्टराक गेल्ल्या वेळार तांणी डाक्टरान पोटा दुखी वखद दिलें आनी ताका धाडलें. ताका म्हणें 2 दीस वखद काण गे आनी पोटान दूख गूण जाल्यार बरें, नाजाल्यार तुका हांव व्हडल्या आस्पत्रेंत धाडटा म्हण. देखून ताका पोटान दूख इल्ली उणें जाली देखून एक 4 दीस वचोना डाक्टर लागीं. उपरांत विशेश दूख जाताना परतून डाक्टराक गेलो. डाक्टरान बियान ताका व्हडल्या आस्पत्रेंत धाडलें. थंयसर वता आसतना पुरा स्कॅनिंग एक्सरे काण पळयत आसतना अपेंडिसायटीस पोटान फुटलां. तक्षण ताका ICUंत भरती केलो आनी तितल्या भितर किडनी काम करिना, लिव्हरय काम करना, बंद पडला. गडीस आसलो, ताजी आवय बापूय दुसऱ्या देशांत आसात, भायल्या गांवांत, आनी एकलोच पूत ती भियेल्यान आनी हो आस्पत्रेंत आसा. डाक्टरांनी आशा सांडल्या, पूण मोगाचें न्हू, डाक्टरांनी आशा सांडल्यारी, मनशांनी असाध्य म्हळ्यार देवान साध्य म्हणून मोगाचें न्हू तांकां मेळ्ळें तें देवाचें उतर. माथेवाच्या वाचलां 19व्या वर्सांत 20 आनी 6 वडीर, मनशांक असाध्य, देवाक साध्य. 1 म्हयनो मोगाचें न्हू तो मतीर नातलो, किडनी आनी लिव्हर काम करनातलो. एका म्हयन्या उपरांत ताजी किडनी काम करसूर केलें, लिव्हर काम करसूर केलें, मूस सुटलें ताका, सोकास तो बरो जालो. 15 दिसां उपरांत मोगाचें न्हू आयिल्लो थंयसर दैवी कलोरेत्री मंदिराक देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवंक. ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू देवाक साथ जालें कितें आसा. आमी देवान दिवचें तें विजन, दर्शन आमच्या जिवितांत संवसारी संगती खातीर. पूण मोगाचें न्हू संवसारी संगतीच्या चड दैवीक संगतीक मोगाचें न्हू आमी आशेवया. देवाच्या संगतीक आमी आशेवया, सर्गींच्या राजाक आमी आशेवया. ह्या सर संगतींनी देव तुमकां तुमच्या गरजांनी पावतलो म्हणटा माथेवाचो वांजेल 6 वर्सूर 32 बोड. पूण 33 बोडीर स्वामी जेजू म्हणटा, सदां तुमी म्हज्या बापाची खुशी आनी सर्गींचे राज, ह्यो सर संगती देव तुमकां वदक सोद दितलो. तुमी हांगासर आयल्यात मागोवंक तुमकां संवसारी संगती खातीर बरी भलायकी, आशिर्वाद, वेसांव तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, कुटुंबाचेर, तुमच्या वेपार वैवाटाचेर, तुमच्या शेता भाटांचेर, तुमच्या आस्ती बदिकाचेर. ताचे की चड देवा लागीं मागा देवाचें राज आनी देवाची खुशी.
सर संगती सांगता आध्यात्मीक वाडवळ आनी ससणीची जिवीत असो भरवो असो संतोसो आनंद देव तुका भरपूर मापान तुका फोव करतलो. तर मोगाच्यान त्या बोपोई सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया आनी म्हणया जेजू ये म्हज्या काळजान, जेजू ये म्हज्या मनान, जेजू ये म्हज्या जिवितांत. म्हज्या जिवितांत तुजें दर्शन म्हाका दी. जें कितें म्हज्या जिवितांत तूं आशेताय तें म्हज्या दर्शनान तूं म्हाका दाखय. हांव व्हडा अत्रेगान राखोन आसा. सांग म्हाका ह्या वर्सा कसली आध्यात्मीक वाडावळ हांवें जोडिची. म्हज्या जिवितांत हांवें कितें सगळें बरें कामां करीचें, सेवा करीचें, पवित्रपणाची जिणी जियेचें आनी कशें हांवें सर्गीच्या सुखा पावचें. सा लॉरेसाच्या जिवितांतय म्हाका प्रेरण दी. सा लॉरेसाचें जिवीत म्हज्या दोळ्या मुखार दवर. जशें सा लॉरेस देवा तुज्या मोगान जळोन कश्ट संकश्टाच्या वेळार सर्गीच्या ताणें दिश्ट कसयली. हांवें तुजेरच दिश्ट कसोवंक आनी तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ले त्यो येवजण्यो पंता पावोवंक तुज्या सांगाता हांवें सहकार दिवंक म्हाका तुजी कृपा दी. आमी उबे रावया आनी गावया जेजू ये म्हज्या काळजान. जेजू ये म्हज्या काळजान, जेजू ये म्हज्या अज्ञान, जेजू ये म्हज्या मोनान, जेजू ये म्हज्या जिवितान, जेजू ये म्हज्या काळजान, जेजू ये म्हज्या अज्ञान, जेजू ये म्हज्या मोनान, जेजू ये म्हज्या जिवितान. काळजादा उगड सौम्या राखोन आसा. तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादा उगड सौम्या राखोन आसा. तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. जेजू कापया तुमच्या चिंतनान, तुमच्या शब्दान, तुमच्या करणेन, तुमच्या जिणयेन दार उघडून ताका स्वागत करा. जेजू ये म्हज्या चिंतनान, जेजू ये म्हज्या सोबतान, जेजू ये म्हज्या कडेन, जेजू ये म्हज्या जिणेन, जेजू ये म्हज्या जिणेन, जेजू ये म्हज्या सपनान, जेजू ये म्हज्या कडेन, जेजू ये म्हज्या जिणेन. काळजादार उगड सौम्या राखोन आसा. तुका स्वीकार कर तुजे थंय जियेता. काळजादार उगड सौम्या राखोन आसा. तुका स्वीकार कर तुजे थंय जियेता. जेजू ये म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, जेजू ये म्हज्या पिडेशिणेन, जेजू ये म्हज्या संकश्टान, जेजू ये म्हज्या कश्टान, म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, म्हज्या दुखान,
पिढे मुझ्या पिढे शिडे जिसू ये तुझ्या संकष्टान मुझ्या संकष्टात हात वयर कर मागा काळजादार उघड सोम्या राखोनाचा तुका स्वीकार करून तुझे तैची येता काळजादार उघडून सोम्या राखोनाचा तुका स्वीकार करून तुझे तैची येता मोगाच्यान दोन्ही हात वयर करया बोपोई सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमी दीस घालया आनी म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाळा जेजू मोगळा जिसू तुज्या काळजाचें दार हांव उगडतां मुझ्या काळजाचें दार हांव उगडतां तुका म्हज्या जिवितांत हांव स्वागत करतां तुका म्हज्या जिवितांत हांव स्वागत करतां म्हज्या विशयान तुका वर्त्य येवजण्यो आसात म्हज्या विशयान तुका वर्त्यो येवजण्यो आसात भांगाराचो फुडार तूं म्हाका दिवंक आशेताय फुडार तूं दिवं म्हाका आशेता भांगाराचो फुडार तूं म्हाका दिवंक आशेताय भांगाराचो फुडार तूं म्हाका दिवंक आशेताय सर म्हज्या वायट सवयांतलो तूं म्हाका सुटका दिवंक आशेताय सर म्हज्या वायट सवयांतलो सुटका दिवंक तूं म्हाका आशेताय ह्या वर्सा हांवें चड आनी चड हांवें सर आनी सर पवित्र जायचंय पवित्र जायस भाग्यवंत जायचंय भाग्यवंत जायस स्वताचो जायचंय सदाचो जायस आनी प्रामाणीक जायचंय आनी प्रामाणीक जायस म्हूण तूं आशेताय तूं आशेताय सोम्या जेजू या जिसू तुका म्हजी जतन आसा तुका म्हजी सतन आसा तुका म्हजो मोग आसा तुका म्हजो मोग आसा तुका म्हज्या विशयान जायत्यो येवजण्यो आसात तुका म्हज्या विशयान जायत्यो येवजण्यो हांव आसात म्हाकाच तुका भेटोवन दितां हांव म्हाकाच तुका भेटोवन दितां हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां म्हज्या जिविताचेर तुजो अधिकार चलय म्हज्या जिविताचेर तुजो अधिकार चल हांवें चड आनी चड मागण्याचो जायशें कर हांवें चड आनी चड मागण्याचो जाय हांवें चड आनी चड सांता भक्तांची जिणी नियाळ करीशें कर हांवें चड आनी चड संता भक्ताची जिन्नी आळायशी कर हांवें चड आनी चड सेवेचो जायशें कर हांवें चड आनी चड सेवेचो जायशें कर म्हाका बोगसूंक कृपा दी म्हाका बक्षूंक कृपा दी म्हाका बोगसूंक कृपा दी म्हाका बक्षूंक कृपा दी म्हजो राग पयस कर म्हजो राग पयस कर म्हजी वायट चिंतना पयस कर म्हजी वायट चिंता पयस म्हजे कर वायट सवयो पयस कर म्हज्यो वायट सवयो पयस कर पवित्र जिणी जियो म्हाका कृपा दी पवित्र जिणी जिवंक तूं म्हाका कृपा माया दी मोगाची जिणी जियो म्हाका कृपा दी माया मोगाची जिणी जिवंक म्हाका कृपा दी सगळ्यांक समजो म्हाका कृपा दी सगळ्या समजून म्हाका कृपा दी अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू मोगलाप तुका जेजू मोगलाप तुका जेजू छय छय तुका जेजू जय जय तुका जेजू निरंतर आमी देवा अर्गांनी उकळाप दिया हालेलुया 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 मोगाच्यान तुमचे दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा दोळे धांपून नियाळ करा कितें मागोवन तुमी हांगासर आयल्यात कितें गरजो तुमचे आसात ही भोव पवित्र घडी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालची घडी भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव ती गूण करची सकत वाळोवन आसा बरी करची सकत वाळोवन आसा दैवीक सकत वाळोवन आसा कोण भावार्थान मागतात ह्या घडये तांचेर ती दैवीक सकत वाळोवन येतात जे कितें तुमी मागतात देव तुमकां फावो करनासा सगळ्या संवसारात खंयसर आसूंक पुरो तुमची मोगाची मनशां तांचे खातीर मागा आनी ती बरी जातात पिडेस्त आयसीयूंत आसूंक पुरो एमआयसीयूंत आसूंक पुरो गडीस आसूंक पुरो मरणाच्या खटल्यार आसूंक पुरो ती बरी जातात गूण जातात माग हेरां खातीर आनी विशेश जावन माग तुज्या दुस्माना खातीर कोणी तुका दुखयला तांकां तूं बोगसून देवा लागीं माग तुवें मागलें सगळें देव फाव करता खंयसरी तुज्या कुडीचेर पिडा आसा तर त्या जाग्यार हात दवरून माग जेजू हेच घडये गूण करनासा कोणाक ते ट्युमर्स आसात कोणाक ते कॅन्सर आसा जावंक बरो गर्भांत ह्या हर्त्यात ब्रेस्टांत जावंक बरो फाटीच्या खड्यांत दूख आसा स्लीप डिस्क आसा जावंक बरो कॉलॉन कॅन्सर आनकिडीचे कॅन्सर व्हडल्या आनकिडीचे ह्या धाकट्यांक लिव्हर पाड जाला जावंक बरो जेजू गूण करनासा लिव्हर पाड जाल्ल्या कसल्याच रितीचे हिपॅटायटीस ए बी सी डी खले आसल्यार जेजू गूण करनासा बरें करनासा तुका काळकेची पिडा गूण करनासा पँक्रियाचे समस्ये डायबिटीस साखरीची पिडा काळजाचे समस्ये
आर्टरी ब्लॉक जाल्यार जेजू ते नितळ करता आपल्या आमोलीक रक्तान नवें काळीज आनी नवं आत्म देव तुका दिवन आसा. स्विकार कर बरी भलायकी, स्विकार कर. तुजे किडनी फेलियर जाल्यार जेजू गुण करनासा. तुझ्या पेंटाचे हाड अस्का जाल्यार जेजू गुण करनासा. स्पॉन्डिलायटीस, भुजांची दूख या गोमटेची दूख या तकली बडाबड या रातीक न्हीद पडना. जेजू तुका गुण करनासा. हरी एका मानसीक पिडेता. तुका पडोन ऍक्सिडेंट जावन जायत मार जाला पूण जेजू तुका नवें बळ दिता. मोडलेली हाडां घट करता. तुज्या हांगांत हाडांत असलें कॅल्शियम उणें जालां जेजू तुका नव्यान आसा करता. दंपरांगाटी घट करता. पांयांची दूख पयस करता. हर एक पिडा शिडा गुण करनासा. दंपरांगाटी अस्क जाल्यार हेचकडे जेजू तुका गुण करनासा. जेजून गुण करचें तें स्विकार कर. जेजून दिवची ती गुण करची सकत तुका माथ्या थावन पांयां पर्यंत खंयसर तूं मागोन घेताय थंयसर जेजू तुका गुण करता. तुज्या घोवाचेर आशिर्वाद घालना आसा. तुज्या बायलेचेर आशिर्वाद घालना आसा. तुज्या भुरग्यां बाळांचेर तुज्या कुटुंबांत शांती समाधान ना जाल्यार जेजू आसस तुज्या कुटुंबां आसता. आमोरीस लेतिसिया मोगासो संतोष अनुभव करचे कुटुंब कर तो बदलिता. तुजें कुटुंब जेजूक समर्पण दी. समर्पण दी तुज्या मोगाच्या मनशाक. जोण घे देवाचे आशिर्वाद. Hallelujah, 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 hallelujah. सडाणी चीज तुमच साई म्हाका. सडाणी तुजो मोग साई म्हाका. सडाणी चीज तुमच साई म्हाका. सडाणी तुजो मोग साई म्हाका. सडाणी तुजी दया साई म्हाका. सडाणी तुजी काकूळ साई म्हाका. सडाणी तुजी दया साई म्हाका. सडाणी तुजी काकूळ साई म्हाका. सडाणी पवित्र साई म्हाका. सडाणी तुजी कृपा साई म्हाका. सडाणी पवित्र साई म्हाका. सडाणी तुजी कृपा साई म्हाका. सडाणी समाधान साई म्हाका. सडाणी तुझे मोक्षणे साई म्हाका. सडाणी समाधान साई म्हाका. सडाणी तुझे मोक्षणे साई म्हाका. अर्गाची अर्गा तुका. अर्गाची अर्गा तुका. अर्गाची अर्गा तुका. अर्गाची अर्गा तुका. येसुवे ನಮ್ಮ ಜೀವ. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವ. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಡಾणी चीज तुमच साई म्हाका. सडाणी तुजो मोग साई म्हाका. सडाणी चीज तुमच साई म्हाका. सडाणी तुजो मोग साई म्हाका. मागोन आसात. कुटुंबांतलो एकलो भुरगो पाद्र्याप जायचे पण तुज्या मागणे देव आयकता. तुजो भुरगो एक याजक जाता. तुजें एक भुरगीं रिलिजियस जाता. तुजें मागणें देव आयकून आसा. तूं मागोन आसा तुज्या जिवितांत पयशांचो तात्वार आसना असो म्हणून समी म्हणटा. तुज्या जिवितांत केदींच पयशांचो तात्वार आसना.
काम ना जावंक बरो थोडे बरी आर्थीक अडचणी येतली पूण तुका खावंक जेवंक न्हेसोंक पावंक कांयच उणें पडचें ना. पळय तें विजन पळय, तें दर्शन पळय. समी म्हणटा हांव आसां तुज्या सांगात, संवसार सरा पर्यंत, संवसार सरा पर्यंत हांव तुज्या सांगात आसां. भिये नाका, खबर नाका. ब्रेनाचे ट्युमर आसा तुमच्या मोगाच्या मनशां, मागोन आसाय. देव तुजेर आशिर्वाद घाल आसा, त्या पिडेस्तांचेर आशिर्वाद घालून आसा. तो गूण जाता, बरो जाता, मरचो ना, वाचतलो. ब्रेन ट्युमर असो व्यक्ती वाचतलो, मरचो ना. मागोन आसा कोण परीक्षा बरयता, OET या IELTS परगांव वचोंक एग्जाम बरोवन आसा, तूं त्या OET प्रोफेशनल इंग्लीश त्या एग्जामान तूं पास जाताय, IELTSान पास जाताय, बऱ्यांतले बरे मार्क्स मेळटात. भुरगीं मागोन आसा हांगासर पास जावचे खातीर जावंक बरो तांच्या PUCन बरे मार्क्स काडूंक, या प्रोफेशनल तांच्या एग्जामान बरे मार्क्स काडूंक तूं बऱ्यांतले बरे फलितांश काडून डिस्टिंक्शन काडून तूं पास जाताय. भावार्थान पातये विस्वास तूं तुज्या मागणी देव आयकोन आसा. ते कॅन्सर पिडेन तो देव तुका राखता. ल्युकेमिया पिडेन तावन गूण जावचे खातीर मागोन आसाय तूं, देव तुका गूण करता. तुजें फ्लॅट तें नांवार जायचें, तो जागो नांवार जायचे, जाग्यार नांवार जाता. तुजें तें धाकले जायचे, ते रेकॉर्ड्स सारके जायचे, ते रेकॉर्ड्स वेळार सारके जातात. तुवें धर्मांचें काम आसा तें पंथार पावता. भिये नाका तूं, तुज्या आवय खातीर मागोन आसा, तुजी आवय बरी जाता. रडा नाका तूं, रडा नाका, दुखां गळय नाका. तुजें कश्ट संकट जेजू गूण करता, बरें करता. जें कितें तुवें मागलां हरी एकलें देव, हरी एक देव तुका दिता. ह्या भावार्थान आनी विस्वासान पळय सकारात्मकता मुखार दिमी घालया आमी. हरी एक गरजो सम्या मुखार दवर. सम्याचें आशिर्वाद जोडचे खातीर आराधनाचें गीत गावया. प्रार्थोया. ये देवा, या विचित्र सक्रमेंताकार तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तातूंत बसयल्ले आमी जोडिशेक, जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या सासना. म्हज्या मोगाळ पिरगजगारांनो, तशेंच सांलरेसाच्या भक्तिकांनो, आयच्या दिसाच्या ह्या नोवेनाच्या आनी ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतां. ह्या नोवेनाच्या मिसाची तेसवां हे परी आसात. अर्गां जावन हे मीस पेटयतात. अविनाश विलास पडुकोणे, जेसन आनी प्रीती पडुकोणे,
हिल्डा लुईस पडुकोणे, प्रमिळा आणि किरण डिसोजा बाजाल, लविटा आणि विन्सेंट सल्डाना मियार, आयझक आळवा मुंबई, शेल्टन डिसिल्वा बायदाल, फ्लेमिता मोंतेरो बोंदेल, मेरी रॉड्रिगेस आणि कुटाम पेरमुदे, लविना आणि स्टॅनी पेरिस निर्मार्गा, फ्रांसिस आणि तेरेझा क्रास्ता बोंटवळ, क्रिस्टी तिवारिल बेलतंगडी. आणि हे मीस प्रत्येक संघातीर भेटयतात. लीना मातायस नक्रे, ऑल्विन आणि जसिंता फेर्नांडीस कोडियाळ, लॅन्सी आणि विक्टोरिया मुंबई, फ्रांसिस डिसोजा मुडबेद्री. आणि आयच्या नोवेनाच्या मिसाक पिर्जेन जावन रावल्यांत अनिता डिसोजा उडुपी, तशेंच मुड्दम दिला, प्रवीण पिरेरा शंकरपुरा, ग्रेगरी रेबेल्लो कारकोळू, फ्रांसिस आणि तेरेझा क्रास्ता बोंटवळ, फ्लोरिन रेबेल्लो कारकोळू. या नोवेनाच्या जेवणाचे प्रायोजक जावन रावल्यांत जॉर्ज कार्डोजा पंजोट्टू, अनिल प्रकाश डिसोजा उडुपी, मौरीस आणि मेबल डिसोजा आणि कुटाम उडुपी, जॉन्सन फ्लेवी डिसोजा आत्तूर, फ्रांसिस ब्रिट्टो आणि कुटाम कानाजार, क्लेमेंट तावरो मियार. ही सर्व तेसां खातीर मागता आसतना आमची तेसावां घेवन आयल्या ती सांगात घालना या नोवेनाच्या मिसांत भाग घेवन सान लोरेन्साची मजत आणि ससाई आमच्या जिवितांत मागून घेवया. तुझ्या मंदिरात सगळ्या भेटोच्या खोलीत स्तुती तुझी करता आम्ही दुर्बेन नागा, भक्ती दुर्बेन मागा. सगळ्या तुझ्या या मंदिरात सगळ्या भेटोच्या खोलीत स्तुती तुझी करता आम्ही दुर्बेन नागा, भक्ती दुर्बेन मागा. मोकळ बापोय तू आमचो, वाटय आदार तुझो. विघ्नान माराणी राखसो, लागय सांगा तुझो. सगळ्या तुझ्या या मंदिरात सगळ्या भेटोच्या खोलीत स्तुती तुझी गायता आम्ही दुर्बेन नागा, भक्ती दुर्बेन मागा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसो. भोव मोगाचे न्हू आमी सान लॉरेन्साच्या पुण्य क्षेत्राक येवचे म्हळ्यार आमी जशें सान लॉरेन्स एक भाग्यवंत जिणी जियेलो, आमी भाग्यवंत जिणी जियोंक देवाची कृपा जोड घेवची. म्हणजे आमी देवाचो स्पर्श करूंक आमी ह्या पवित्र जाग्याक येता. आयच्या वांजेलांत एक कोडकार जेजू लागीं येवन म्हणटा, तुवें खुशी वेल्यार म्हाका बरें करीत. आनी जेजू तक्षण खुशी व्हरता आनी ताका बरें करता. पळय तो कोडकार जेजूक तो आपडता. म्हणजे कुडींत न्ही बगार ताच्या त्या उतरांनी देवाक साजलें कितेंच ना देवा, म्हजी बिरमत पाव आनी म्हाका नितळ कर म्हणटस देव खरेपणी आशेता मोगाच्यान आमकां आपडूंक, आमकां नितळ करूंक, आमकां पवित्र करूंक, मात न्ही आमकां सर आशिर्वादांनी आमकां समृद्धीक दिवंक, ग्रेसकाय दिवंक. तर ह्या पवित्र जाग्यार आमी आमकांच देवाक भेटोवन दिवया.
जे कितें आमकां गरजेचें आमच्या जिवितांत देव तें दिवंक शकता म्हणल्यार भावार्थान आनी विस्वासान आमी देवा लागीं मागया. ताचे वर्तेदारान ह्या वर्सा आमच्या फुडें आसच्या ह्या वर्सा आनी आमच्या मुखल्या जिवितांत चड आनी चड आध्यात्मीक वाडावळ देवाचेर सुपाती आनी विस्वास दवरून देवान दिल्लें मिसां ह्या संवसारांत जारी करूंक देवाची कृपा आनी आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. ह्या मिसाचें बलिदान भोव पवित्रपणी आनी भाग्यवंतपणी भेटोवच्याक आमची अस्कतकाय, आमची पातकां, आमचे सुखी आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच जावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थूया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विस्वासी रावून आनी रक्षसाक्षांचें कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताज्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्याय काळजांनी वाडय आनी ताज्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्ती एकठांय जाले.
इस्रायेलीत तांचे कडेन झुजोवंक भायर सरले आनी तांणी एबेजनारा लागीं आपलो तंबू मारलो. फिलिस्तियानांनी आपेकांत आपलो तंबू मारलो. फिलिस्तियांनी इस्रायेलीता विरोध आपली फौज मांडली. कठीण झूज चल्लें आनी फिलिस्तियानांनी इस्रायेलीतांचेर जैत वेलें. तांचे फौजेंतले 4000 सैनीक झुजा मैदानार मरोन पडले. सैन्य शिबिराक परतले तेन्ना इस्रायेलाच्या मलगड्यांनी मुळे फिलिस्तियानांनी आज आमचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कित्याक निर्मिल्लें? शिलोतावन सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट हाडुया. दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवारूंक तो आमचे मदें येवं. देखून लोकांन शिलोक धाडलें आनी थंय तावन केरुबाचेर बशिल्ल्या दरबाराच्या सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट हाडली. एलीचे 2 पूत होपनी आनी फिनेहास देवाचे सोल्ल्याचे पेटे सवे आसले. सोल्ल्या पेट शिबिराक पावतस इस्रायेलींतांनी इतली व्हड बोबाट मारली की पृथ्वी गजली. फिलिस्तियानांनी बोबाटाचो आवाज आयकून मुळे हेब्रेवाच्या शिबिरांतले हे व्हड बोबाटाचो मतलब कितें? सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट शिबिराक पावल्या म्हूण आयकतच फिलिस्तियांक बेन दिसलें. ताणें म्हळें, देव तांच्या शिबिराक आयला. हाय कटा आमचे. हाज्या आदीं अशें केदींच घडोवंक ना. हाय कटा आमचे. ह्या सर बलिश्ट देवाच्या हातांतली आमकां कोण निवारीत? ह्याच देवान अरण्यांत इजिप्तकारांचेर सर जिन्सांची कारगां धाडून तांकां केस्त लायिल्ली. फिलिस्तियानो, धैर्य घेया आनी वीर जाया. नांतर जसे हेब्रेव तुमचे गुलाम जाले तसे तुमी तांचे गुलाम जातल्यात. वीर जाया आनी झुजा. फिलिस्ती झुजले आनी इस्रायेलीत चलोवले. तांचे मदलो हर एकलो आपापल्या तंबाक पळोवन गेलो. एक व्हड संवारस जालो. इस्रायेलींतांचे 30,000 पांयदळ सैनीक मेले. देवाची सोल्ल्या पेट दुस्मनाच्या अधीन जाली आनी एलीचे 2 पूत होपनी आनी फिनेहास मेले. देवाचे उतर. देवाचे वडोपकार. तू आता वसस नाय. आमच्या वैरींक पाटकन आमी फळाफळ घेशे करताय. आमच्या दुस्मनांक आमचे आस्त बदीक जायतशे लुटूंक सोडताय. तुझ्या मोगात आमची सडवण कर सर्वेस्परा. आमच्या शेजारी लोकांच्या केबडायांक
भोंवतणीची जनांगा कुसाळांक हात दिवन हासूंक लागल्या. आमकां पळयतल्या हर जातीच्या लोकांक गादी सांगूंक तुवें संदर्भ दिलाय. ती आमकां देखतस तकली हालोवन दलोवन चलता. तुज्या मोगा खातीर आमची चळवळ कर सर्वेस्परा. उठ सर्वेस्परा न्हिदलाय कित्याक. जागो जा आमकां सदांकाल सांडून घाली नाका. कित्याक म्हूण तुजे मुखामळ लिपोवन धरताय. आमचे त्रास आनी तळमळे विसरताय. तुज्या मोगा खातीर आमची चळवळ कर सर्वेस्परा. तुज्या मोगा खातीर आमची चळवळ कर सर्वेस्परा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजू सर्गींच्या राजाची शुभवार्ता परगटतलो आनी सर्व तरांच्यो पिडा शिडा गूण करतलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून अशें परती लागलो. तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचें सुरसुरें भोगलें. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण नमळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें खोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शिदा याजका सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर म्हजेन फर्मयल्लें खाणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लो सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडलें. तरी चारी कुशींचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या न्हू.
आमी गेल्या त्या आयतारा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरशिली. पवित्र सभेंत 9वें वर्स जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबेत हें आरंभ जाता. आमचें कॅलेंडर वर्स आरंभ जाता जानेवारीच्या 1 तारीखेर. तर आमकां कॅथोलीक पवित्र सभेंत 9वें वर्स जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबेत हें आरंभ जाता. म्हणजे हो हप्तो आमी म्हणटा साद्या काळाचो पयलो हप्तो. जेजूच्या पवित्र स्नानाचो संदेश जावन आसा जेजू पवित्र स्नान घेवन बाप्तिस्म घेवन आपली परगडजिणी आरंभ करता. आमी 9वें वर्स आरंभ करता आसतना आमचें बाप्तिस्म आमी घेतलां. त्या बाप्तिस्माचे ते योजण्यो त्या मांडावळी पंथा पावच्या खातीर व्हडा उमेदीन आमी 9वें वर्स आरंभ करीत. म्हणजे आज ह्या रेतेरे वेळार आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा देव आमकां एक विजन दिता. विजन म्हणजे दर्शन. आमच्या जिवितांत आमी कितें पंथा पावोवंक आसा गी म्हणून. आमी ह्या संवसारांत जिवीत अखेर करच्या पयलें कितें पंथा पावोवंक आसा तें बाप्तिस्म घेवन म्हणजे व्हडा उमेदीन आमी तें पंथाक पावयचे. आनी देखून पवित्र सभा आमकां ह्या पयल्या हप्त्यांतच सामुएलीचें आपोवणें आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां एक संदेश दिता. तुमी हप्त्याची मिसांत वांटेली जाल्यार वा तुमी हप्त्याची वाचपां तुमी वाचलीं जाल्यार तुमकां कळी जाता. ह्या दिसांनी आमी आयकोनची वाचपां जावन आसा सामुएलीच्या बुकांतली. आतां सामुएलीच्या बुकांत पयलें आमकां वाचूंक मेळटा जायतीं नांवां थंयसर आसात. सामुएलीच्या आवयचें बापायचें आनी सामुएल गेलो सिलोयांत आसल्या त्या देवाळांत थंयसर रावलो. थंयसर आसल्या त्या याजकाची आनी भुरग्यांची नांवां. सामुएलीच्या बापायचें नांव कितें तुमकां विचार येत गी. सामुएलीच्या बापायचें नांव कितें? एल्काना. व्हेरी गूड. आनी ताच्या आवयचें नांव कितें? हान्ना. आनी ताच्या बापायक एल्कानाक दोगी बायल्यो आसल्यो. कोण? हान्ना आनी पेनिन्ना. दोगी बायल्यो. कित्याक दोगा बायल्या लागीं तो काजो जालो? आमी नेणो थोडे पटी जाता चुकोन कितें म्हणी चड म्हणी जाता. तशें जाल्यार कुटुंबांक आमी म्हणटा ब्रोकन फॅमिली म्हणून इंग्लिशान. कोंकणींत ब्रोकन म्हळ्यार फुडकोर. मोडलेलें कुटुंब, फुटलेलें कुटुंब, खंती बेजाराचें दुखांचें कुटुंब, समस्यांचें कुटुंब म्हणटा. कित्याक एल्काना दोगी बायल्यो हान्ना आनी पेनिन्ना. हान्नाक भुरगीं नातलीं देखून हान्नानच म्हळें आसतलें. हान्ना पेनिन्ना म्हळ्यार भयण्या भरीन दिसतात. भयण्या लागीं काजो जा म्हणून. एल्कानाक पयलें कळोना काजो जालो. पेनिन्नाक वर्साक एक भुरगें जालें. जायतीं भुरगीं जालीं. हान्नाक भुरगीं नात. सुरवेर कुमोक केल्लींच उपरांत अनउपकारी जावन दुखयतात. हान्नानच पेनिन्नाक कुमोक केल्ली. उपरांत पेनिन्नान हान्नाक चिडावंक सुरू केलें. तूं वांचडी तुका भुरगीं नात. आवळे म्हाका इतलीं भुरगीं आहात. केदाळ्या घरांत झगडें. हान्नान केदाळा रडोन बसचें. पेनिन्नाची जायतीं भुरगीं तांणी येवन हान्ना लागीं झगडचें. एल्काना खंतीन बेजारायन दादले मनीस घरांत झगड्यां असल्या कारणान करतात. घरसण शिदाव येतात. एल्काना घरसण शिदाव येतालो. आनी तसल्या वातावरणांत उपरांत कोण जल्मलो? सामुएल जल्मलो. सामुएलीक देवा कडेन मागोवन घेतलें. हान्नान रडोन देवाळांत वचून दूख हांगळोवन दीस आनी रात मागोवन देवा कडचें घेतलें. पूण सामुएल वाडटा आसतना घरांत तो पळयता कसलें झगडें म्हणून ना. हान्ना आनी पेनिन्नाचें झगडें आनी पेनिन्नाच्या भुरग्यांचें झगडें. तांणी हाका हिणसूचें, वायट उतरां उलोवचें, पसदें उलोवचें, झगडें उलोवचें. आमच्या कुटुंबांनी थोड्या फुडकोर कुटुंबांनी पळयता हांव गाळी शिराप पसदें उलोवणें, सोरो, बिडी, सिगरेट आनी कितें शेजारच्या कडेन झगडचें आनी माट मंत्रां पिदिसपणां जायतीं आसलीं खंडीत जावन. तस जाल्यार फुडकोर कुटुंबांत सामुएल वाडलो तरी ताच्या आवयन हान्नान एक बरें काम केलें. ताका पानो सोडतस हान देवाळांत दवरलें. तिणें चिंतलें देवाळांत दवरल्यार भुरगो बारी बरो जाता म्हणून. थोडे जाण चिंता सेमिनारी गेल्या तक्षण कॉमेंटाक गेल्या सक्षण सगळें बरें जाता. पूण थंयसर देवाळांत आसलो याजकाचें नांव कितें? एली. एलीची बायल पयल्यान सरली. त्या झाडाची याजक काजर जातालें. आनी ताका आसले दोग पूत. कोण? होफनी आनी फिनेयास. हाच्या पयल्या वाचपांत आयकलें तुमी. होफनी आनी फिनेयास. सकट सांगा. होफनी आनी फिनेयास आवय सरल्या
बापूय प्रायवंत जाला, ताका दोळे दिसनात, भुरग्यांची कामां घालें, सगळी बोकरीपणां. देवाळाक घेवच्या स्त्रियांक उपात करतले, ते चेडवां भुरग्यांक उपात करतले, नाका जाल्लें कामां करतले, सोरो पियेतले, बिडी सिगरेट ओडटले, सगळें कामां करतले. सिगरेट नातली ते दाडा हांवें म्हणचें, बिडी ओडची आनी दुसरें तसलीं कामां, पोकरी कामां. आनी देखून देवाळांत थंयसर आसलो मनोरा म्हणजे दिवो, 7 दिवे तुमी पळयल्यात इस्रायल गेल्यात, ते 7 दिवे थंयसर पेटोवन आसतले. मदकांत व्हड उजो, मोइसेक देवान दिल्लो उजो, तो सिनाय पर्वताचेर केदार देवळांत पेटोवन आसतलो. ताका तें तेल वच्चें काम सयत ते होपणी आनी फिनयास सारकें करिनातले. तांकां पोकरीपणांच पडोवन गेल्लीं, वायट कामांच पडोवन गेल्लीं. असल्या वातावरणांत कोण वाडलो? सामुएल वाडलो. म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी फुडकोर कुटुंबांत बरें वातावरणांत तसल्या कुटुंबांत वाडटा हांव, पूण म्हाका जेन्ना आमी उडासुरीचे देवांक आपयता, सामुएलीक देवान आपयलो, घरांत ही समस्ये, खंयसर तो गेला त्या सेमिनारींत थंयसर ही समस्ये जाल्यार तो राती न्हिदान आसतना त्या मनोरांत तेल वता, देवाचो दिवो पालवोंक सोडिना. आमच्या जिवितांत मोगाचें आमकां देवान आमच्या काळजान दिला देवाचो उजो हजरपणाचो आमी केदींच पालवोंक सोडचो न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमच्या काळजान देवान दिल्लो देवाचो उजो, देवाच्या हजरपणाचो उजो केदींच पालवोंक सोडिनाकात. कसो पालवोंक सोडचो न्ही? थंयसर नाल्लेचें तेल वचूंक जायना काळजान. सकाळीचें मागणें, सांजेचें मागणें, कोंताचो तेर्स, नोवेन, पवित्र पुस्तक वाचचो, देवाक उलो मारचो, उपवास, प्राचीत, मागणें आमच्या जिवितांत जें कितें करचें आसा मोगाचें आमी केदींच विसरोवचें न्ही. आनी तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता, सामुएल सामुएल. मोगाचें थोड्यांक देवाचो ताळो आयकना, कित्याक संवसारी ताळो चड जाल्यार लेखावरती टीव्ही, लेखावरती ते वॉट्सॅप, लेखावरती ते मेसेजी, हे मेसेजी, लेखावरती संवसारी सोरो, बिडी, सिगरेट आनी सगळे संवसारी राटावळी चडल्या वेळार मोगाचें देवाचो ताळो आयकना. रातीच्या प्रशांत वातावरणांत सामुएल आयकता, सामुएल सामुएल. आनी सामुएल जवाब दिता, उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. आयकुची गरज आसा. एकलो भाव मोगाचें बॉम्बेंत आसतना म्हाका मेळिल्लो, जायतो पियेतालो. आनी ताका हांवें विचारतालें, कित्याक तूं पियेता? जायतो ग्रेस्त मनीस तो, कास जाला, पूण म्हजे लागीं येवचें ताणें म्हणचें, म्हाका भुरग्यांचें देणें ना, म्हाका फादर भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर, पूण ताचें सोरो, बिडी, सिगरेट आनी वायट कामां कांयच सोडूंक तयार ना. तो म्हणटा, म्हजो बापूय मस्त पियेता, म्हजी आवय जायते पियेता, आवय बापायची जायतीं वायट कामां पातकां तो सांगूंक लागलो. ताच्या कुटुंबांतच सोरो वायट आसा. आनी तो म्हणटा म्हाका, फादर आमकां पुर्वजांचो शिराप आसा, आमच्या पुर्वजांत ते देवन आयला, म्हणजे आवय बापायच्या पातकांचो शिराप आसा, देखून हांव बदलाना फादर, पूण म्हाका हे भुरग्याच्या देण्या खातीर माग फादर. देखून हांवें ताका म्हणची आसली एक फावटी एक रेतेरी, पूण ताका वेळ ना म्हणटालो. पूण देवानच एका रेतेरी ताका हाडलें. थंयसर ताका एक देवाचो ताळो आयकलो. तो म्हणटा, गलातकारां बरयलें पत्र 3:13 बोड, गॅलेशियन्स चॅप्टर 3:13. आमकां शिरापांतली सोडोवच्या खातीर स्वामी जेजू शिराप जालो. कित्याक पवित्र पुस्तकच म्हणटा, कुर्सार मरतलो, शिराप पडलेलो. आनी तेन्ना तो म्हणटा, देवाचो ताळो ताच्या काळजांत आयकलो, तुजे सगळे शिराप हांवें म्हजेर घेवन हांव कुर्सार मेला. तुज्या पुर्वजाच्या पातकांच्या शिरापांतलो, तुज्या आवय बापायच्या पातकांच्या शिरापांतलो, तुज्या ल्हानपणार आनी तरणाटपणार आतां करनासलेल्या सर पातकाच्या शिरापांतलो हांव तुका निवारता. म्हजें थंय एक नवें जिवीत जी, सोमया थंय एक नवें जिवीत तो जियोंक सुरू केलें ताणें. सदांच पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलो मोगाचें. जायतीं किर्तनां ताणें तोंडपाट करून सुरू केलीं, नवें जिवीत जियोंक सुरू केलें. 2-3 वर्सां भितर देवान ताचेर आशिर्वाद केलो, भुरग्यांचें देणें दिलें, त्या खाताना भुरगीं ताका दिलीं. उपरांत थंयसर बॉम्बेंत तो सुवार्ता सयत प्रगट करता, इंग्लिशांत आनी हिंदींत. ताचें जिवीतच नवें जालें. आमच्या जिवितांत देव म्हाका तुका आमच्या पुर्वजांच्या पातकांच्या शिरापांतलो, आमच्या आवय बापायच्या पातकांच्या शिरापांतलो, आमच्या भाव भयणीच्या पातकांच्या शिरापांतलो, आमच्याच पातकांचो शिरापांतलो नितळ कर नवें जिवीत दिवंक व्हडा अत्रेगान आसा. देखून हांच्या वांजेलांत तो खोडकार जेजूक म्हणटा, तुवें खुशी वेल्यार हांवें नितळ जावीत. तक्षण जेजू म्हणटा, हांव खुशी व्हरता, बरो जा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. कोड म्हळ्यार मोगाचें केवल कुडीची पिडा. आमी जाणां कशें मांस सगळें करगिता, हाडां वयर पडाशें करता, मनशाक विद्रूप करता. आमच्या जिवितांत जर तर हेर जियेल्या बरी आमी जियेल्या तर, हेर पातकांत कोटेपणान जियेल्या तशें आमी जियेल्यार आमचें जिविताचें विद्रूप जाता. पूण देवान दिल्लें तें विजन, देवान दिल्लें तें दर्शन,
सांग लॉरेसाच्या जिवितांत आमी पळयता देवाच्या मांडावळी प्रमाणे येवजणे प्रमाणे तो जियेलो देखून मोगाचें आतां 2000 वर्सां उपरांत आमी तसो उडास करता परजडीत ताचें जिवीत म्हजें तुजें जिवीत देव परजडीत प्रकाश भरीत महिमेचें करूंक आशेता देखून पयलें आमी समया लागीं मागासय तुवें खुशी वेल्यार म्हज्या नितळ करूंक जाता देव म्हाका तुका नितळ करतना आमी आमच्या पुर्वजाच्या पातकांच्या शिरापांतलो आमच्या आवय बापायच्या पातकांच्या शिरापांतलो आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसामारात जे कोण पातकांत जिवन आसा तांचे तावन मेकळे जावन देवाक मानता तसलें महिमेचें पवित्र जिणी जियोंक आमी फुडें सरया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत महान जातलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें थंयसर फिलिस्तियाचे येवन इस्रायलाचेर जैत व्हरूंक लागले कितल्या होफनी आनी फिनेहास बेबदे जावन खोटे जावन नालिसायेन जियेले देखून चल्याची आर्क पेट फिलिस्तियाच्या हातांत गेली पूण आमी जाणा उपरांत दावीद राय जाल्ल्या वेळार फिलिस्तियांक सलोवन चल्याची आर्क पेट ताणें जेरुसलेमाक हाडली हाडटा आसतना तो नासोन नासोन देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन तो जेरुसलेमाक चल्याची आर्क पेट हाडूंक लागलो नव्या तस्तामेंतांत आमी पळयता मोरी माय जाली नव्या चल्याच्या आर्क पेटीची मोगाच्या ती ताबेरनाकल ती जाली आनी ती जेन्ना जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसलो जुआंव बावतिस्त संतोशान उडी मारता आनी आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरांक चल्याच्या आर्क पेटेक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया देवाच्या उतरांतय आमी संतोश पावया चड आनी चड देवाचें तें विजन देवाचें तें दर्शन आमच्या जिवितांत देवूच पंथा पावयतलो आमचें जिवीत महिमेवंत करतलो दोळे धांपया आनी आमी मागया सर्गींच्या बापा सांग लॉरेसाच्या मजतीन आम्हा समेस्तांचेर तूं आशिर्वाद घाल आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुका भांगाराचे येवजणे आसात तुजे येवजणे तूं आमच्या जिवितांत पंथा पावय आमी आमकांच तुज्या हातांत समर्पण दिता तुज्या कुशेन आनी तुज्या मांडावळेन आमकां तूं नितळ कर पवित्र कर भाग्यवंत कर आमकां वेडो घाल्ल्या पातकाच्या सर बंद पासंतलो सुटोवन तुज्या मानाक आनी महिमेक तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर आमच्या सर गरजांनी जें कितें आमी मागोन आसा ह्या बापयत जाग्यार तें सगळें आमकां तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन तर बापा काणी तो आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणी तो आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो कोंडो आनी वायनान वेदिशी आयल्या दिनवाशी आमकां सामी तुका काणी जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियो आशेता स्वीकार कर बापा काणी गो आमच्यो भक्तीक भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणी गो आमच्यो भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या देवाक सर्वेस्व मानून घेव
प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरीस जमनीन तोंपलेल्या गोवांच्या खणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आमी तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदार आनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या सुबरीन तुका साक्ष दिवच्याक आनी आमकां तूं घड करताय आनी अशें आमच्या स्कतकेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन पसळाक येता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा, तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धनदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सान लॉरेस तुज्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत ती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. समिया जेजू सवे मेळोन सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पात्तांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक आसवडकी पदवी आनी वैभव तुजे ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनवतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सस माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेणे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाची शेणे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेणे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूर्त आनी कुर्सार मोडल्या ताच्या रगताने वरयलां आमकां सस्नीक जिवीत लाभोवच्या. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुजे भितर म्हाका होवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. जिविताचो उस्वार संसाराचो सोमीची सूख मोसो दैविकाणान पोसो आत्मिकान बागोवचो एक मात्र
Krista Kunya Dei Tu Palmaka Jisu Gloria Gloria Itu Jiwi Mata Jisu Krista Kunya Dei Tu मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजावरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांत आनी हाल उपद्रवांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांच्या आनी अनीत भक्तेल्यांची हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मोनादीक बाप अब्राहाम सोजो एसविडी डिवायन कॉल सेंटर मुल्की हांकां तुमचे नांवे आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा तेरसने लितुजीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बासिलिकाच्या लितुजी समितेक देव बरें करूं San Loresak Magne, ye zaite von martira, San Lores Tarnia Prayeris, Bavartakati, Kursasun Jiv Dilia, I kamke kalke Magne, Vartya Patiene, Ami Tuji Sashi Ailiam, Jivo Bavart, Tir Borvoso, Deva Sanyamcha Pelyaso Koro Mogu, Amkan Zondi. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळ शेंकर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिरेन आनी कश्टां आनवारान आसल्ल्यांक
आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशेंकर अनबावडत्यांक आनी बावडतां शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशेंकर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचें राज्य संवसारा विस्तरून दी. आमच्या कुडी आत्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रतीक जावन. घरचें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां, एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्याक अर्गां, खाजराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां, साबार जाणांनी विविध उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. 140 आनी 4 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 90 आनी 6 जाणांक बरी भलायकी लाबोवंक, 23 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, 17 जाणांचे वहिवाट बरो जावंक, 30 आनी 8 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 21 जाणांक विजा मेळोवंक. साबार जाणांनी विविध उपकारां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. लोन फारीक जावंक, मतीक शांत समाधान मेळोवंक, कोवीड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, पांयांच्यो गांठींच्यो दूख गूण जावंक, दुबाव पयस जावंक, जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, सामकोळा आनी किळें गूण जावंक, नवें घर बांदूंक फावो जावंक, काजरी जोड्यांनी मोगान जियोंक, अमल पिवान सांडूंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, शुगर BP कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक, बरी दिस्त लाबोवंक, जागो पाटी मेळोवंक, तकली गुवळ्ळू रावोवंक, सर्व अनवरांतलें राखोवंक, विविध रितीचे कॅन्सर गूण जावंक, एलर्जी गूण जावंक, कानांचो गाय गूण जावंक, क्रशेंत बरें फळ लाबोवंक, भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक, दान किर्लोवणी रावोवंक, डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, शिपकांत आसक्त वाडोवंक, राग मोसर पयस करूंक, आर्थीक स्थिती बरी जावंक, बरी समजणी मेळोवंक, कुडीक त्राण मेळोवंक, भुरग्यांक सर्व वायट सवयांतलें राखोवंक, कोर्टांत आसल्या केजींत जीक मेळोवंक. शेकीम बावडता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन बागी मरण मरोवन सरगार तुजे संगता ससनाक देवाक वगळचें भाग आमा समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षितां, तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. San Lorenz Martira ama paso venati कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी वोस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये पदवेदार देवा, भाग्यवान लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचे जैत वर्शें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पालवयशें कर म्हूण आमी लालन मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. समयाचे नवे आमचो आधार, ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार, समया दयेन आयक म्हजे मागणे, आणि म्हजी बोट तुजे कशी पावोन दी. समी तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सरपदेदारा आनी ससनाच्या देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्तांच्या कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विस्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकांची शिक्षा जावन रेवडिल्लेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन तूं पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यान तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय.
ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी तादोस काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या संव्या वरवीं. दाण तुझ्या आत्म्या, दाण तुझ्या आत्म्या, दाण तुझ्या आत्म्या आमचे बापा. दाण तुझ्या आत्म्या, दाण तुझ्या आत्म्या, दाण तुझ्या आत्म्या आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या जीविता अध्याय हा अशिता अध्याय हा राखो असा एको वितज्ञा आमचे दयेन एको वितज्ञा समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आरसो आनी तुमचे संरक्षण करू. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटोरू. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. ओसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक पान संख्यो 342. भगवंत गुस्साचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.